हजार पयर म्हाका चिमोलची ती झेडपी म्हणटाली आपूण मेजॉरिटी आहा थंय म्हणून हो मेजॉरिटी वांगडा आहा काय मायनॉरिटी वांगडा आहा थंय बसून तो स्टेटमेंट दिता प्रुडंट मिडियाचेर येयला आता हांवें सगळें पळोवंक ना तो सांगता ते आपल्या घरा येवंक सोदता कितें गोडशें खावंक तुझे गोडशें खायचं ना आमचो धालो आसा जावं जाल्यार जेवणाक या तूं परवा हे गोडशें खावंक ना जेवण वाडटा तुका थंय बसून कसलें स्टेटमेंट दिवं नाका आमी लोकां वांगडा आसा तुका जाय जाल्यार तुवें हांगा येवंक जाय आसलो हेच्या पयलीं लोकां वांगडा आसा आनी हेच्या फुडें लोकां वांगडा आसतले खातीर आमच्या घोशणा आसतल्यो आमकां नाका हो तसलो व्हडलो प्रोजेक्ट आमकां नाका जावं तसलो आमकां नाका त्या खातीर आतां पळय तुमी सगळीं जाणां येयले हांगासर कित्याक येयल्या की आमची भुरग्या बाळांक कितें तरी थंय उरचें आनी तो बिल्डींग पळय थंय येदी व्हडली उबी जातली तितून वारो सुद्दां येवचो ना तांबडी मातयेर आनी वारो लागचो ना तुमकां खबर आसतली ते हिल्स आसले पळय हांगासर अरावली हिल्स आसले पळय थंयसर लोक कितलो जालो तो तुमी पळयलो आसतलो कित्याक लागून तो जर दोंगर कापलो जाल्यार थंयसर कितें इफेक्ट लोकांचेर पडटलो तो जातलो आनी म्हाका थंयसर चड बरें दिसलें जे पळय मशिनाचेर ऑपरेटर आसले तेंच्यांनी सुद्दां हात फाटी घेतले आमी मिशीन लायना म्हणून ताका असली युनिटी लोकां कडेन आसूंक जाय आयज आमचो सरपंच थंयसर युनिटी करूंक भोंवता मडक्याची तुका कापास जाल्ले हांगा यो मरे तर तूं कळ्ळें सगळ्यांक आमी कित्याक गेल्या ते सरपंच मुले मरे सरपंच हांव तर माझे सरपंच एक सरपंच उत्तम मुरगांवकर खरेंच हांव सगळ्यांक हांव आमचे करमचे गांवच्या लोकांक भयणींक भावांक हांव तेंचे खरेंच एप्रिशिएट करता तांकां जे अभिनंदन करता ते आनी आमचे एडवोकेट भुवनेश्वर फातर्पेकर डेप्युटी सरपंच व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक जायना विलेजीनी हार्मफूल आतां आमचे पळय थंय सांग नियर बाय मोसण आसा आनी बरी पयलीसून मोसण आसा ती आमची आनी सामकें एटेच आसा कंपाऊंड एकूच सामको कंपाऊंड आनी इवन तिणी तो 30 मिटर्स बफर झोन आसा पळय तो सेंटर ऑफ फायर धरला आनी थंय सामकें सगळें इलिगल जाता ते सारकें प्लस आमची लेक आसा करांबोल ब्युटिफूल लेक सो इतको तूं सांग 84 फ्लॅट्स एंड 46 शॉप्स इतके लोक थंय हे जातले सो ऑल आवटसायडर्स सगळे आनी इतकी आमकां सामकें आमची गांवची हें आसा पळय ही आसा न्हू ती सामकी काबार जातली आमची डेमोग्राफीक चेंज जातले सारखे सामकी चेंज जातली आनी आमचे आतां सांग करमळे गांवांत आमची 10 घरां आमची 10 लोक वसती इतके पळय आमचे थंय सगळे बारीक बारीक शॉप्स आसा गाड्या आसा तेंचे सगळे बिजनस काबार जातलो आनी सामकें आमकां सामकें घातक आसा हे हार्मफूल आसा आमच्या विलेजीक डेव्हलपमेंट केन्ना जाता पण विलेजर्सांक घेवन जायना ते कसले फायद्याचे विलेजर्सांक सांग पळया सामकें आमचे ह्या सगळ्या आमची फुडली पिढी येतली पळय तांकां सामकें आसा इवन ते आतां फुडें पळय आमचे मसून शिफ्ट कर म्हणटाले ते कित्याक इतकें तांकां तेंचो इवन एक वॉर्ड जातलो तें फुडें पंचायत इलेक्शनान ते इवन वॉर्ड हे करूंक शकता असो इतकी तेंची मेजॉरिटी जातली इवन आमचो स्पोर्ट्स ग्रावंड आसा थंय ग्रावंडार सुद्दां आमकां फाल्यां आमच्या भुरग्यांक खेळोंक मेळचा ना थंय कित्याक तेंची मेजॉरिटी जातली आनी आमी मायनॉरिटीन वयतले मागीर सामके सो आवटसायडर आसा ते सामकी मेजॉरिटी जातली थंय आनी सामकें फूल सामक्या टिचरां सामकें घातक आसा सो हांव सगळ्यांक आमच्या एप्रिशिएट करता आमच्या सगळ्या भाव भयण्यांक तेणें हांगा आपले टायम काडून हांगा हजर रावले आनी खरेंच आमचे सुनील बाब आमच्या ऑनरेबल MLA गिरीश बोरकर सर तेणी खरेंच पुढाकार घेतलो आनी आमकां आमची सामकी युनिटी अशें दाखोवन दिल्ली आसा आणि पुढे सुद्धा जर असे आले जाल्यार सगळे गांव एक जावन जाय जाल्यार पळय आमचे लोक पळय सगळे हांगा कितको आसा तो फूल सामकी युनिटी लोक सगळे येयल्ले आसा घरांतले प्रत्येक हांगा एक सगळे हांगा हजर आसा आनी खरेंच आमचे ऑनरेबल MLA आसा आमचे गिरीश बोरकर सर खरेंच हांव तुका एप्रिशिएट करता आमचे मायक सरपंच सुनील नायक अजीत नायक इवन आमचे पळय जे गांव भयण आसा आमचे तिका सगळ्यांक हांव तुका एप्रिशिएट करता तिचे अभिनंदन करता आमी असोच आमकां एक युनिटी धरून हांव लढत उरया काल तुमी पळयलां आसतलें चिंबलकार कशे एकठांय जाले पळय खरेंच आमचे ऑनरेबल MLA खरेंच तेंची युनिटी इतकी पळोवन खरेंच लोक सामको ऑल गोवा एप्रिशिएट करता तांकां तुम्ही कितें सांगपाक सोदता पळय आतां सिंपल आसा आमी इन्स्पेक्शन घेतलेलें इन्स्पेक्शन घेवन आमकां जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट मेळूंक ना आनी आमी सांगलेलें तांकां रिवोक करा म्हणून स्टॉप कडेन बिकॉज ताका जो सारके रोड जी वीथ आसा ती रोड वीथ मॅच करिना प्रपोज रोडाचेर तेंच्यानी परमिशन दिल्लें आसा सो खूब प्लस बफर झोन आसा जो क्रिमिटोरियमाक लागता तो बफर झोन मेंटेन करूंक ना तेंच्यांनी कमी बफर झोन दाखयला सो खुबश्यो वायलेशन्स आसा एज पर दॅट वायलेशन्स आमी तेजेर एक्शन घेवपाक सांगलेलें आनी तांकां स्टॉप कर म्हणून सांगलेलें मात अजून पर्यंत काम चालू आसा आनी ताकाच लागून आयज परत आमी येयले आमी कंटिन्युअसली 3 पावटी मारल्यो आयज आमची 4थी पावट आसा आफ्टर द इन्स्पेक्शन
तेंच्यांनी सांगलेले 8 दिसां भितर आमकां रिपोर्ट दिता म्हणून आयज 1 म्हयनो जावन गेलो आणि डिले कित्याक करता फाटल्यान? डिले कित्याक करता तेंच्यांनी बॅगां घेतल्या म्हणून डिले करता आनी कित्याक करता आतां वचून पळोवया आमी कित्याक विदावट बॅगां घेतल्या शिवाय हप्ता मेळवल्या शिवाय हो सरकार हप्त्यागिरीचो सरकार जाला हांची यंत्रणा जी आसा ती हप्त्यागिरीची जाल्या तेका लागून हें करता सो आमी ठामपणे आतां वयता थंय फुडें पळोवया आतां कितें म्हणटा तें यो यो चल या प्रेस आसा दोघां मारा अरे आमका नका 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 अरे आमका नका आमका नका अरे आमका नका आमका नका अरे आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका मेगा प्रोजेक्ट 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 आमका नका आमचे डोंगर आमकां जाय आमचा डोंगर आमका जाय आमचे डोंगर आमकां जाय आमचे डोंगर आमका 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 जाय आमका नका आमकां जाय आमका नका आमका नका मेगा प्रोजेक्ट आमका नका आमका नका आमका नका मेगा प्रोजेक्ट आमका नका हाय 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 मेगा प्रोजेक्ट आमका नका 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 हाय 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 मेगा प्रोजेक्ट आमका नका 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 हाय हाय मेगा प्रोजेक्ट आमका नका मेगा प्रोजेक्ट आमका नका तुम्ही पयला आसतले सगळ्यांक खबर आसा की करमय गांवांत एक मेगा प्रोजेक्ट येता 84 फ्लॅट्स आनी 46 शॉपां अलॉंग विथ स्विमींग पूल असो हो व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट करमय ह्या गांवांत येता पंचायतीचे सायडीकूच आनी जो मोसंडी आसा तेजे सायडीक आता हो प्रोजेक्टाच्या विरुद्ध गांवचे लोक स्थगीत कंटिन्युअसली प्रोटेस्ट करीत आसा विरोधान प्रदर्शनां करीत आसा सांगीत आसा आनी डिमांड करीत आसा की असलो प्रोजेक्ट जो गांवा खातीर हानिकारक आसा कारण उदकाची समस्या गांवांत खूब आसा आनी आमकां जेन्ना एलपी रिपोर्ट येयलो तितून पासून वॉटर शॉर्टफॉल ह्या पूर्ण जो म्हाजो मतदारसंघ आसा ह्या पूर्ण मतदारसंघात मेळटा तशेंच आख्खे गोंयभरांत वॉटर शॉर्टफॉल मेळटा आमी पळयता की इतले वॉटर शॉर्टफॉल आसून पासून तांकां जो DDW यांच्यांनी एनओसी दिली तांकां बाकीच्या सगळ्या DCP डिपार्टमेंटान हेंच्यांनी तांकां टेक्निकल क्लियरन्स दिल्ले आसा तांकां पंचायतीच्या सरपंचान तांकां परमिशन्स ग्रांट केल्ली आसा आयज सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू तांकां परमिशन ग्रांट केली आनी इन्स्पेक्शन आमी जेन्ना मागले 3 वेळा जो पंचायत आसली पंचायतीन 3 वेळा इन्स्पेक्शन मागलेले इन्स्पेक्शनाक कोणूच येनासले DCPचे
टीसीबी डिपार्टमेंट न्हिदलेले आणि तेन्ना गांवच्या लोकांक एकटे जावचे पडले. आमी एक मिटींग घेतली, म्हाकाय लोकांनी उलो मारलो, हांवूय गेलो थंय आनी मिटींगेक लोकां कडेन उलयलो. लोक म्हणून लागले हे आयकत ना आमचे. आमी इन्स्पेक्शन तेंच्यान दाखयलें. इतले 3 फावटी आमी हे लेटर धाडलेले आसा पंचायतीचे थ्रू. ग्रामसभेन रेझोल्युशन घेतलें. लोकांचो सगळ्या लोकांचो विरोध जाल्लो ह्या प्रोजेक्टाक, तरी म्हणून हेजें इन्स्पेक्शन एकदां पासून जावना. सो तेन्ना आमी ठरयलें की आमी सगळे गांवचे लोक मेळोन टीसीबी डिपार्टमेंटान येतले आनी टीसीबी डिपार्टमेंटान विचारतले की हे कित्याक लागून आजून पर्यंत इन्स्पेक्शन घेवंक ना, कित्याक लागून हो जो डिपार्टमेंट आसा, जावं हेंची यंत्रणा आसा, हेंचे मिनिस्टर आसा, योगी आसा. आमी जेन्ना सगळ्या लोकांक घेवन टीसीबी डिपार्टमेंटान येयले, डिपार्टमेंटान आमी गांवचे लोक, अशेच गांवचे लोक सगळे आसले, वांगडा आसले, बायलां, दादले, भुरगे, सगळे तरणाटे, हे सगळे मेळोन आमी हांगा येयले. तेन्ना आमकां अशेंच आयज तुमी पळयता आसतले गेट घातल्या. आज पुलिसूय मातशें कमी आसा, हांव नको तांकां न्यूज लेट पावली दिसता. मात हरशीं खूब पुलीस आसताले त्या दिसा पासून, खूब आसले पुलीस. पण थंय तेंच्यांनी गेट घालून बंद केले, आमकां भितूर घेयन जाले. मागीर तांकां आमी डिमांड केलो की आमकां भितर वचपाक जाय, आमकां विचारपाक जाय. सीटीपी जो चीफ टावन प्लॅनर आसा तेंचे कडेन विचारपाक जाय. हो आमचो अधिकार आसा. ह्या अधिकारान आमकां कोण आडोवपाक शकना. हो संविधानान जो अधिकार दिल्लो आसा तो आमकां विचारपाक जाय. सो आमकां जेन्ना हें केलें, आमकां थोड्या जाणांक तेंच्यांनी भितूर धाडले, थोड्या जाणांक भायर दवरिले. गांवचे थोडे सदस्य जे लोक आसा 5 जाण वच म्हणटाले. मागीर आमी सांगले की बाकीचे लोक आसा तेंकांय घेया म्हणून. सो बाकीच्याय लोकांक भितूर घेतले. सीटीबीन आमचे कितें कागाळ आसा, आमी कितें कितें केल्लें आसा, कंप्लेन्स येयल्ली आसा, लेटर्स केल्ली आसा, ही सगळी पयली. आनी जेन्ना आमी ताका सांगलें की तुमी आजून पर्यंत इन्स्पेक्शन कित्याक घेयना, ती म्हणून आपणाक कांयच खबर ना, आपणाक हेच्या बद्दल कांय खबर ना. पण तिका जेन्ना आमी सांगलें की हे कशे भशेन हेजें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय, कित्याक खुबशी इनलिगलिटीज आसा, व्हायलेशन्स आसा, हे व्हायलेशन्साचेर एक्शन घेवपाक जाय. सो तिका आमी विचारलें की केन्ना घेतली. ती फाटी फुडें जाली. मागीर म्हणलें आपूण दिता तुमकां डेट. मागीर तिणें शुक्रार दीस एक डेट तारीख ठरयली आनी ते तारखेक इन्स्पेक्शन कंडक्ट करतले म्हूण सांगलें. आमी त्या उतराक इन्स्पेक्शन कंडक्ट करतले त्या उतराक आमी गेले. आमी त्या उतराक वचून इन्स्पेक्शनाक रावले. इन्स्पेक्शन दिसा टीसीबीचे जो ड्राफ्टमॅन आसा अलॉंग विथ बाकीचे ऑफिसर ते येयले आनी त्या टायमार इन्स्पेक्शन करपाक तेंचेर सारके इक्विपमेंट नासले. कितें आपणाक रिपोर्ट ना, हें ना तें ना. पंचायतीचे सेक्रेटरी नासलो, सेक्रेटरीकूय आमी आपोवन हाडलो. सेक्रेटरी खंय तर गेल्लो, हांव खंय गेल्लो तो. सो आमी जेन्ना तांकां आपयले, सरपंचूय येवंक ना त्या एका इन्स्पेक्शनाक, हांव गेल्लो इन्स्पेक्शनाक. आनी त्या लेटराचेर हांवेनूय कंप्लेन केल्ली, हांवेनूय लेटर केल्लें. त्या लेटराचेर इन्स्पेक्शन जालें. आमी इन्स्पेक्शनाक तांकां रोड वीज दाखयली. गांवचे कितलेशे लोक त्या टायमार आसले आनी गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी वीज चॅक केली. 4 मीटर आसा, 3.5 मीटर आसा, ही सगळी वीज चॅक केल्ली. पण परमिशन दिता आसतना 15 मीटर 15 मीटर प्रोपोज रोडाचेर परमिशन दिल्लें आसा. 10 मीटर रोड दाखयल्ले आसा. पण एक्झिस्टिंग रोड 4 मीटर 4.5 हो कार्पेट एरिया जी आसा ती दिसता तितून. सो ह्या रोडाचेर आमी तांकां सांगलें. आनी दुसरो जो हे आसा तो म्हणजे मुसोंडी, जी हिंदू किलोमिटर. आयज हिंदुत्वाच्यो गजाली खूब जाण करता. आयज हो बीजेपी सरकार प्रत्येक वेळा हिंदुत्व म्हणटा. आयज ह्या हिंदू लोकांचेरूच अन्याय हो बीजेपी सरकार करता. कारण हेंच्यांनी ह्या सरकाराच्या यंत्रणांनी हेंकां परमिशन दिले आनी सगळी यंत्रणा दोळे बंद करून आसा. जेन्ना ते बफर झोन, ताका 60 मिटराचो बफर झोन मेंटेन करपाक जाय, तेंच्यान शेड आसा थंयच्यान बफर झोन धरलेलो आसा. पण जो बॉर्डर आसा, जी बॉर्डर तांकां लागता सारकी, ताका तेकोनूच हेंचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. आयज बहुसंख्यक ट्रायबल मेजॉरिटीचो जो करमय गांव आसा, हो गांवाचेर आयज अत्याचार आनी हो तेंचो जो अन्याय करता हेच्या विरुद्धान हो लढो आसा. आमी पळयता की लागींच आमकां करमयेचो ह्याचो व्हडलो तळें आसा, जो लेक आसा. हो लेक इतलो सुंदरसो लेक आसा. हो लेक सांबाळपाक जाय. फाल्यां थंय बोर व्हॅली बांदतले, फाल्यां स्विमींग पूल बांदतले, हांगा उदक सक्शन करतले, कितलेशे हें आसा. सो हें उदक जातलें कितें, हें सगळें सोंपतलें. ते सायडीन पंचायत घर आसा. जो पंचायत घर जेन्ना रोड वायडनींग जालो जाल्यार पंचायत घर म्हणून येतलें. जो ग्रावंड आसा, जो ग्रावंड एक टायमार आदलो सरपंच सुनील बाब आमकां सांगतालो की त्या टायमार तेंच्यांनी एक्वायर करून जागो तो ग्रावंड धाडलो म्हणून. आनी तो ग्रावंडूय वयतलो, ग्रावंडाचो अर्दो पोर्शन जो आसा तो वयतलो. तशेंच समज रोड वायडनींग जाली जे रिजनल प्लॅनान आसा, फाल्यां ही तो जो भायलो कोण बिल्डर आसा होच बिल्डर कोर्टान घालतलो आनी ही घरां लोकांची जी आसा, जी करमय गांव तुमी पळयल्यार सगळी तेकोन घरां आसा, देवळां तेकोन आसा, सगळी घरां डेमोलिशनाक वयतली. सो इतलो व्हडलो प्रसंग हो करमयकारांचेर येयल्लो आसा आनी तेकाच लागून करमयकार परत उलो मारता, परत आवाज करता.
सो इन्स्पेक्शन जावन आमकां सांगलें की 8 दिसां भितर आमकां रिपोर्ट दितले म्हणून. पण 8 दीस जाले. आमी तांकां विचारलें रिपोर्ट कितें मातसो टायम दिया, आमकां आनीक कितें करपाक जाय. दुसरो कोण लिव्हेर आसा, चीफ टावन प्लॅनर लिव्हेर आसा, मदींच म्हणटा डेप्युटी टावन प्लॅनर लिव्हेर आसा, मदींच म्हणटा ड्राफ्टमॅन लिव्हेर आसा, मदींच म्हणटा आनीक कोण स्टाफ लिव्हेर आसा. अशें करून करून हेंच्यानी फुडें येयले. इलेक्शन जालें. इलेक्शन जावन आमी नेक्स्ट डे हांगा येयले. जो काउंटिंग जातात नेक्स्ट डे हांगा येयले. सीटीपीक मेळ्ळें. सीटीपी त्या दिसा नासली. आमी मागले की केन्ना आमकां रिपोर्ट मेळटली, आमकां मेळटली म्हणून. परत दुसरे दिसा परत आमी येयले. त्या दिसा आमकां सीटीपी गावली आनी सीटीपीक आमी विचारले तुमी रिपोर्ट केन्ना म्हटल्यार आमकां दिता. सो तिणें सांगलें वेनिसडे म्हटल्यार आमकां रिपोर्ट दिता म्हणून. गेले ते वेनिसडे रिपोर्ट दिता म्हणून सांगलें. पण गेले ते वेनिसडे आमी परत जेन्ना येयले सीटीपी हांगा नासली. सीटीपी लिव्हेर गेली. जेन्ना आमी सीटीपी ना म्हणून ते म्हणून हांगा ऑफिसान म्हणपाक लागले की डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा. डेप्युटी टावन प्लॅनर आमी गेले. डेप्युटी टावन प्लॅनर जो वेर्नेगर म्हणून कोण आसा तोय नासलो थंय. तोय लिव्हेर गेलो. तो ड्राफ्टमॅन आसलो आनी आख्खे दिल्लीकार त्या ऑफिसान भरलेले. आख्खे बसपाक वचून आमदार भितूर सरला जावं लोक भितूर सरले ना बसपाक वचून जागो नासलो. आमी रिपोर्ट मागलो ना आमकां खबर ना म्हणून. रिपोर्ट आमकां खबर ना, आमकां कांय खबर ना. हांवें मारलो सीटीपीक फोन. जी वर्तिका जी हांगा आसा तिका फोन मारलो. तिका विचारलें की बाबा हो रिपोर्ट खंय आसा, तुमी म्हाका सांगले रिपोर्ट दिता म्हणून. मागीर भिवन कोण स्टाफ एकटी येयली आनी तिणें रिपोर्ट दाखयलो हो पळय आमी हें केला म्हणून. आनी तो रिपोर्ट दाखयलो. हांवें वाचल्यार सिंपल लेटर आसलें. त्या लेटराचेर बेश्टेच घातलेलें की 15 मीटर प्रपोज रोडाचेर हें दिल्लें आसा. जो 9 पॉयंट समथींग हे रोडाचेर बफर झोन दिल्लो आसा एका मुसंडीक असो तेंच्यानी लेटर दिलें. स्केच ना काय ना आनी हें लेटर दाखयलें आमकां. आनी हांवें म्हटलें जेन्ना लेटर मागलें ते म्हणून ना तुका सीसी करून ना सो आपूण तुका दिवपाक शकना. आनी तेजेर मेन्शन लेटराचेर मेन्शन केलां. हांव आउट करता त्या लेटर. त्या लेटराचेर मेन्शन केलां एमएलए विरेश बोरकारान कंप्लेन घातल्या म्हणून हें लेटर काडलां. पण त्या लेटराचे जे रिप्लाय प्रॉपर रिपोर्ट जाय आसलो तो रिपोर्ट आमकां दिवना. सो तो रिपोर्ट दिवना. आमी मागले परत की हो आमकां रिपोर्ट स्कॅच दिवचो ना, पळयता आमी तुमकां दिता धाडटा म्हणून जाल्यार तुमकां जो पोस्टातले थ्रू धाडटा तो आनी खंयच्यान धाडटा कांयच ना. कोणाचो फोनूय ना काय ना. त्या दिसा हांवें त्या वर्तिकाक सांगलें सीटीपीक सांगलें आयज तुमी गोंयकारांचेर अन्याय करता. आयज तुमची पोटां भरल्या आनी ताका लागून तुमी अशें करता. तो विश्वजीत राणे जो आयज टीसीपी मिनिस्टर जाला आनी बिंदास आपणाक जाय तशी मनमानी करता. गांवकारांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना त्या दिसा आमी सांगलें की आमी ह्या ऑफिसान परत येतले. लोकांक घेवन येतले. न्याय वर्स सुरवात जातली. त्या दिसा लोकांक घेवन येतले आनी लोकांकूच जाप विचारपाक लायतले. आनी आयज आमी सगळे कर्मकार लोक जे आसात सगळे लोक ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या हेड ऑफिसान येयल्ले आसा. एकूच हें आसा की ह्या डिपार्टमेंटान जे परमिशन्स ग्रांट केल्ली आसा विथआउट प्रॉपर एविडन्स, विथआउट प्रॉपर लिगलिटीज ही ग्रांट केल्ली आसा ते स्टॉप करचो आनी हेजे जे लायसन आसा ते रिवोक करचे. आयज ते दिल्लीकार येता, भायरसून येता आनी हांगा आमचे गांव काबार करपाक उठलेले आसा. आमचे गांव सोंपोवपाक उठलेले आसा. आयज आमचे गांवचे निसंडाण करपाचो हो षडयंत्र हो बीजेपी सरकारान रचलो आसा. हांगा तेंचो आमदार आतां सकाळी आमदारान तांकां आपोवन येले की इतले दीस आमकां आपणाक खबरूच नासलें, आपणाक सांगोकूच ना, आपणाक कोण मेळोकूच ना. आयज जो स्थानीक आमदार आसा तेणेन खरें म्हटल्यार जबाबदारी घेवपाक जाय आसली. तो टीसीपी बोर्डाचो मेंबर आसा. तो जेन्ना मेंबर आसा तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की असलो प्रोजेक्ट जेन्ना आपणाच्या गांवांत येता, आपणाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येता तो प्रोजेक्टाचो विरोध करपाचो. आयज हे बोर्डान बसून करता कितें आपणाक खबरूच नासलें म्हणटा. तूं दोळे धापता काय तो विश्वजीत राणेन आसा तो सायनी मारून धाडटा सगल्यो. तुमी ओगी रावा, तुमचें कितें आसा तें तुमकां पावतलें. ही पद्दत चालली सगळ्या अशें तर दिसता म्हाका. कित्याक आपणाक खबरूच ना. आतां एक प्रेस कॉन्फरन्स सरपंचान घेतली. तो प्रेसान तो सांगता की आपणाक हें खबर नासलें, आपूण लोकां कडेन आसा, आपणाक कोण तरी हें करता विरोधान घातलेलें पण आपणाक ते हें परमिशन्स ग्रांट जावना. मागीर ती डीओपीन परमिशन ग्रांट जाल्ली आनी कितें. अरे जेन्ना आमी उलो मारलो इन्स्पेक्शनाक लागून त्या दिसा येवपाक सरपंच खंय आसलो. हांवें पर्सनली त्या सरपंचाक फोन मारलो नंबर घेवन. सरपंचान फोन घेवंक ना. इन्स्पेक्शन जावन परत फोन मारलो. सरपंचान परत फोन घेवंक ना. सो हो सरपंच जो आयज उलयता पळय आपणाक खबर ना, लोक आपणा फुड्यान येवंक ना, लोक आपणाक काय. अरे हेंच्या फुड्यान सदांच तकली फोडची पडली लोकांनी. आयज अशें जाल्लें आसा की आमदारांनी लोकां फुड्यान वचचें सांडून आमदारा फुड्यान येवचें पडटा लोकांक. ही परिस्थिती जाल्या. म्हटल्यार कितें हुकूमशाही म्हटल्यार सालाजार जो रूल आसलो पळय पयलू तो आयज दिसोन येता हांगा की कशें पांयाकडे या, तुमी पांयाकडे या आनी तुमी पांय आपणाच्या तकलेर पांयाचेर तकली मारा.
ही परिस्थिती जाल्या. सो आयज आमी हांगा येयल्या, सीटीपीक मेळटले, सीटीपी कडेन उत्तर घेतल्या शिवाय आमी भायर सरपाचे ना. आमकां जाय की जो अन्याय आमच्या ह्या ग्रामस्थांचेर केल्लो आसा हो अन्याय जावचो न्हू. आमी प्रत्येक गांवकार आनी गोंयकारांक वांगडा रावतले आनी गोंयकारांक हे करतले. आतां आमी वयता सीटीपीक मेळपाक, मागीर पळयतली जेवपाक गेल्या आनी खंय गेल्या म्हणून. सरपंच कितें म्हणटा ना, आपूण लोकां वांगडा रावतलो म्हणटा, लोकांक जर नाका आमकांय नाका म्हणटा तो, पूण लोक म्हणटा आपल्या कडेन येयना म्हणटा तो, आपल्या बायपास करता म्हणटा, आमदारा बायपास करता म्हणटा. पळय बायपास हांव बायपास आमी कोण करिना. बायपास तेच हाडटा, खूब कडेन बायपास हाडले. आतां बोमाय बायपास हाडटा, तो तेणें पळोवचो. आतां हांव एक सांगता, जो सरपंच आसा तो सरपंच त्याच गांवांत रावता. आमी तरी मातशे पयस रावतात, सरपंच त्याच गांवांत रावतात. गांवचे लोक हे सगळे आसा त्याच गांवचे लोक आसा आनी त्याच गांवच्या लोकांक समज तो म्हणटा आपणाक कोण सांगिना, अरे हे अनाडीपणां जाली. आयज वचून सकाळीं तेंच्यांनी फोन मारून विचारलेले खंय सरपंचाक की बाबा तूं यो, आयज तुका हांगा डीसीबीन येवपाक कितें जाल्लें, येवपाचो, आमदारान येवपाचो. आमी कोणाक हे करूना. दीस इज नॉट पॉलिटिकल हे. हांगा गांवच्या लोकांचो विशय आसा. हो गांवच्या लोकांचो विशय मांडपाक लागून सगळ्यांक अधिकार आसा. आयज तेंचो आमदार जो आसा तो रुलिंगान आसा, तो जो तेंचो सरपंच आसा तो बीजेपीन आसा. सो हे प्रत्येक जाण बीजेपीन आसून तुमी कित्याक भायर सरना? भायर सरा गांवांत लागून. तुमकां समज कोणाचो प्रेशर आसा, दिल्लीच्यान प्रेशर येयला, तुमकां हांगा जो बीजेपी ऑफिसांच्यान प्रेशर येयला, नाजाल्यार तो प्रेशर तुमी हँडल करून थंड राहा. तुम्ही समज काय करू, तुम्ही रॉंग ना जाल्यार तुम्ही हांगा उपस्थित आसपाक जाल्ले. आयज तुम्ही टीसीपी डिपार्टमेंटान येवपाक जाल्ले की कशें परमिशन दिले? तुम्ही आपणान काय करूं नासले जाल्यार आयज तुम्ही एकामेकाचेर घालता. ग्राम सभेन जेन्ना सगळ्यांनी मेळोन एक एनॉमलसली एक डिसिजन घेतले की हो प्रोजेक्ट आमकां नाका, हो गांव घेतले काय ना, हे सगळ्या लोकांनी एक डिसिजन घेतलेले. आनी तेन्ना सरपंच जाल्लो. आयज खंयच्या तोंडान हो सरपंच असली उतरां उलयता? हांव नको, खंयच्या तोंडान उलयता तो? तेणें खरें म्हटल्यार आसपाक जाय आसलें, लोकां वांगडा आसपाक जाय आसलें. आनी आयज ह्या सीटीपीक विचारपाक तेजी जबाबदारी आसली. हे सगळे आता जे विलेज आहात ते गोंयच्या गांवांनूच कित्याक टार्गेट करता, विलेजच कित्याक दिसता? पळय कशें जाल्लें आसा, आयज तेंच्यांनी सिटीज ज्यो आसा त्यो सोंपयल्ल्यो आसा. आतां तांकां गांव दिसता आमचे, आनी आयज ते मेट्रोपॉलिटन सिटी म्हणल्यार मेट्रो सिटी गोंय करपाक सोदता. आयज प्रत्येक कडेन जेन्ना विश्वजीत राणाचो एक हांवें डिबेट पळयलो, जो हे ताचो इंटरव्यू पळयलो, तो म्हणपाक लागलो की भायरसून कोण कोण येता तांकां आमी स्टॉप करपाक शकना, तांकां आमी दिवपाक जाय. आतां कितें दिवपाक जाय? ते जे दोंगर आसा ते दोंगर कातरून काबार करपाक दिवपाचो. ऑर्चर्ड लँड, आमचे नो डेव्हलपमेंट स्लोप, आमचे फॉरेस्ट, हे सगळे तुम्ही कन्वर्जन एग्रीकल्चर लँड हे तुम्ही सगळे कन्वर्जन लँड यूज चेंज करून तांकां दिवन हे आमचे गोंयचे निसंडाण करपाक सोदता. हे कितें म्हटल्यार तुमी कायद्याचें पालनूच करपाक नाका. तुमी 39 डे हाडटा, 72 हाडटा, तुमी 16 हाडले, सगळे हाडून गोंय काबार करपाक. सो हांव मागता गोंयकारां कडेन तुमी आवाज हो बुलंद करपाक पडटलो. आमी गोंयभरांत आवाज करचो पडटलो. आतां आमी सद्याक सिटीबीन वयता आनी सिटीबीन आमचो सुनील बाब उलयता. आता एका बाईनी चालले की तो सरपंच पळय आसा सांगता खंय आपूण लोकां वांगडा आसा म्हणून. हांव ताका सांगूंक सोदता सरपंचाक, जेन्ना पळय तुका फायल येयली टीसीपींच्यान तेन्ना फायलीक प्रेजेंट तुमी हाडले, आमचे लोक कोण हाडले? फोर्टनायटली मिटींग आसता पळय ती पंचांची आसता, ते मिटिंगेक ते तो रस्तो 10 मिटर आसा काय 15 मिटर आसा, तो काम कोणाचें पळोवपाचें आहलें? तर तो सरपंच भोटा न्हू जाल्यार सेक्रेटरी भोटा आहलो थंय. आंकडे बरोवंक कळटा सरपंचाक काय सेक्रेटरीकूय कळटा आंकडे बरोवंक? जाल्यार तेणी पळोवंक जाय आहलो एक्च्युअल कित्याक फायल तुजे कडेन येता ती. हांवूय सरपंच आहलो, तुजे कडेन फायल येता पळोवपाक फॅक्ट हे फायलीन कितें आहा तें. फाल्यां जर ते हितून बरयलें 50 मिटर रस्तो जालो तूं 50 मिटर पास करतलो आहलो म्हणून आमी घोशणा दिल्ली आमचो सरपंच भोटो म्हणून. आमचो सरपंच भोटो आनी पंच आहा ते तेज्यानी भोटे आसतले सगळे म्हणिना. कित्याक तेका सारकें विचारून जाता 8वी 12वी विचारतालो पळय तुमकां, तेका विचार 8वी 12वी कितें काय म्हणून म्हळ्यार 0812 म्हणटा तो, कळ्ळें तूं? अशें म्हणटा तो. डायरेक्ट तेका विचारा तुमी. हो सरपंच हा पळय भोटो आसा तो सांगता आपूण लोकां वांगडा आसा. हे कोण? हे लोक न्हू. तुका सकाळीं तुज्या ऑफिसान गेल्ले आमी, थंय एक ऑर्डर आसा थंय वचून सांगलेलें ना म्हाका काम आसा तेका काम तुका भायर दिवपाची आसली म्हणून रावलो तो. जाल्यार आयज आमच्या वांगडा आसतलो आहलो तो हांगासर. सांग सरपंच जर आमच्या फाटल्यान आसा आमच्या बरोबर आसतलो. हो सरपंच आमच्या बरोबर ना. जर पेगा आसा पण तो सरपंच आसा आनी तो ओपन क्लोज. तेन्ना त्या सरपंचाक अपेक्षा आमकां कांयच ना. देखून जो काम करतलो तो आमकां लागून आवडटलो, तो आमकां लागून आवडचो ना. तो फक्त स्वताक लागून आवडटा, स्वताचो स्वार्थ पळयता. आतां सरपंच न्हू, सरपंचाक खबर आसता न्हू गांवांत कितें चल्लां तें. अशें करून उलोवंक शकता की आमी तेजे कडेन वचपाक जाय. तेणी आमचे कडेन येवपाक जाय. मुखेली तो गांवचा निवडून आमी हाडला न्हू, आमी निवडून हाडला तेका. आमच्या बरोबर रावपाक जाय. तेका सांगपाची गरज ना ह्या प्रोजेक्टाक लागून बाबा तूं आमच्या वांगडा यो म्हणून.
आम्ही जेन्ना प्रश्न उभे करता पळय ग्रामसभेक न्हू तेन्ना ते सांगता की आमी टेक्निकल न्हू आमकां इंजिनियराक आपोवचो पडटा हांव उभे करता स्वता प्रश्न आमच्या गांवांत हय इवन सगळे सरपंच नॉट ओन्ली सरपंच पंच मेंबर्स सुद्दां आसा इन्वॉल्व चल आम्ही मातशे या आताच म्हाका कळ्ळा की सरपंचान की प्रेस कॉन्फरन्स घेतला म्हाका स्टुडंटाक त्यांनी बायट दिला आनी ब्लेम करता तो म्हणटा की हय, तेजेर उलयता. प्रोजेक्ट हे जाला न्हू तेन्ना तूं पंच जाल्लो म्हणटा तुवें तेन्ना बोवाळ करूं ना तेच क्लॅरिफाय मागीर करता. तुवें बोवाळ केलो म्हणटा सगळें पास जातकीर सो पयले स्वादेर एक प्रश्न उठता की ह्या सरपंचाक कमीत कमी 6 म्हयन्याच्या वयर लागलो बायट दिवपाक 6 म्हयने घरा न्हिदलोलो तो हो प्रश्न विचारपाक जाय. हो सरपंच 6 म्हयने न्हिदलोलो. आता दुसरो प्रश्न विचारता ताका आयज प्रेस घेतला तेणी खंय घेतला एसी रुमान बसत आणि आमच्या गावच्या लोकांक हांगा सगळे वता काडला. ही हालत हे सरपंच आणि ही गजाल केन्ना घडटा जेन्ना काल आमी आमदाराक प्रश्न विचारता पळय तेन्ना. तिसरी गजाल म्हाका ब्लेम करता हांव आनी डेप्युटी सरपंच हांगा आसा आमी पंचायतीच्या बॉडी मिटिंगेक आमी डिमांड करता दोगांय की तुमी बाबा इमिजिएटली रिवोक करा. आणि ह्यो गजाल केन्ना घडली गेल्या म्हयन्याची खबर सांगता लास्ट फोर्टनायटली मिटिंगेक सांगता आमी डिमांड करता की रिवोक करा. हे रिवोक करना. दुसरे आमी तांकां सांगले बाबा रे रिवोक करना तुमी. दुसरे सांगले की रेझोल्युशन दिया आमकां कारण जी आमचो डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसा महादेव आगोंदेकर हेणी जी फ्रॉड ऑर्डर पास केला जी ऑर्डर त्या दिसा रोजनामागेर बरयला की रोजनामागेर कितें बरयला की बाबा आज मॅटर जी आसा ही ऑर्डरीक दवरला ऑन स्टे एप्लिकेशन आणि तूं फायनल ऑर्डर पास करता. आणि ही जेन्ना ह्या ऑर्डर जेन्ना तुमी फ्रॉड पास करता जेन्ना पंचायतीक रेझोल्युशन मागता तेन्ना हे पंचायत आमकां रेझोल्युशन दिना. कितें सांगता गॅरंटी दिया म्हणटा आमकां फोर्टनायटली मिटिंगेक गॅरंटी दिया तुमी केस जिखतले म्हणून. ही आहे पंचायतीची लायकी आणि सरपंचाक ते कॉन्फिडन्स तयार करून उलोवपाचो. आणि दुसरे गजाल सांगता ते बॅकग्राऊंड चॅक कराय ते सरपंचाचो कितें तो मातशे गांवांत तर एक विदीन 100 मिटर्स बस न्हू सरपंच कोण आणि अनकोण बोंडेर घुसलो तो सारको कळटलो तुमकां. आज तर ताका गांवचे इतके पडलेले आशिल्ले जाल्यार हांगा येतलो आमच्या मदीं हांगा येवन प्रेसाक फेस करतालो. चवथी गजाल सांगता तुमकां आज काल आमी आमदाराक मेळ्ळे सुनील भाई आशिल्लो आज सकाळी परत आमकां आमदारान ऑफिसान आपण डिसिजन घेता म्हणटा लागलो. आणि आमकां थंयसर सांगता की सुनील बाई म्हणटा टॅक्सीचो इश्यू घेवन येता म्हणटा थंय पूण गांवचे केन्ना सांगपाक आपल्याक कांय खबर ना. बाकी सगळ्यो गजाली खबर आहा ताका कोण खंय बसता कोणाच्या वांगडा च्या पिता हे हांव खबर आहा ताका हांव म्हणटा हेच्या वांगडा च्या पिवपाक बसता हेच्या वांगडा ह्यो गजाली तांकां खबर आसा. पूण गांवांत प्रोजेक्ट चलता खबर ना हेका. आता सांजे रातचे एकठांय करपाक ग्रावंडार येवपाक कितें आपल्याक क्रेडीट जाय आपूण फाल्यांच बंद करूंक शकता म्हणटा कित्याक करून तर 6 म्हयने सिंपल प्रश्न विचारता 6 म्हयने कित्याक करूना तर आज तुम्ही स्केच दिता स्केच आमकां रिपोर्ट ना हे आमकां प्रश्न विचारपाची गरज आसा. आमी लोक खंयच वचपाचे ना आनी कोणाच्या मुखार लाचार जावपाचे ना कारण करमयकार काल चिंबोलकारांनी आवाज उठयला तसो काय करमयकार आवाज उठयतले आनी आमी ठामपणे आसा की आमकां लायकी खबर आहा आमचें शिक्षण खबर आसा. आता या मातशे भितर आपल्या कळना म्हणटा तो म्हणटा कितें तरी तुजो फायदो आसा हांव सांगता की प्रोजेक्ट येवचे पयलीं म्हाका टेबलार पयशे आशिल्ले ताका आपय म्हाज्या मुखार खंय आहा तो तेणें एक देव केला थंयसर खंय त्या देवा मुखार आपय ताका हे पयशे दिता म्हाका जेन्ना प्रोजेक्ट हांव ऑब्जेक्शन घालपी हांव लीड करपी तेन्ना सुद्दां म्हाका ऑफरी कितके येयल्यो हांवें घेवं येतालो कित्याक कोणाक मदीं कांयच नाशिल्लो आवाज कांयच नाशिल्लो. म्हाका कितके जाण म्हाज्या स्वताच्या ऑफिसान येवन सांगता बाबा तुजे डिमांड कितको तो सांग म्हाज्यानी घेवन वचो आशिल्लें. सेकंडली गजाल तो सांगता तो कितें म्हणटा की हांव त्या मिटिंगेक आशिल्लो हांव मिटिंगेक प्रेजेंट आशिल्लो आनी नेक्स्ट पेजीर बरयला की मिटींग फर्स्ट देन आय लेफ्ट बरयला तेगेर आनी देर आफ्टर कितें जालां देर आफ्टर हांव थंयच ना मिटिंगे डिस्कशनाक. तुम्ही जर प्रेस घेवंक शकता पाच जण कसे गेले गांव सगळं रावलो रातचे आपूण आमकां सगळ्यांक जाय आनी कितें करतले तुमकां पळय ते 5च जाण म्हणटा 5 जाण वचपाक जाय सगळे वचपाक जाय जागो करच्यो बरें आनी ताका भायर आमी सरकार हांगा तो साहित्य 5 जाण पळय 5 जाण म्हणटा 5 जाण वचून कितें करतले आमी हांव आपको आसा ते पळय गेले ते पण हांव सांगता हांव आसा मामलेदार आसा पळय गेले ते फावट आमी हांगा येयल्ले राव आयका गेले ते फावट आमी हांगा येयल्ले
आमकां एश्युरन्स दिल्लें की हांगा जो एक्शन प्लॅन आसा तो करतले म्हणून स्टॉप वर्क ऑर्डर जावं तेजेर एक्शन आसा ती काडटले म्हणून आनी तेकाच लागून गांवचे लोक सगळे वांगडा येयले हे फावट गेले ते फावट आमकां दिली जो टॉफी आसा ती दिवन धाडले आतां आमी टॉफी घेवपाचें ना हें तुमकां सांगता तांकां समज एक आसा जाल्यार लोकां फुड्यान हांगा येवन जाल्यार एक तर आमी भितर येता दोना भितरले 5 जाण न्हू 5 जाण आमी 5 जाण येतल्यार मागीर फाल्यां लोक इतले लोक सदांच येता लोक ना कशें आसा आणि एकूच सांगता लास्ट टाइम सर सुद्धा आम्ही अशीच रिक्वेस्ट केली मागीर आणि आम्ही सर सुद्धा प्रेझेंट आम्ही सगळे लोक गेल्ले आणि चीफ टाउन प्लॅनराक मेळ्ळे सर आणि आम्ही एक सुद्धा किरकिर करू सराक खबर सर आसा सर आम्ही कितें केला ना सर 5 जाण सगळे सर हांगा टॅक्स भरता सगळे हांगा मतां मारता सर 5 जाण कित्याक सर मागीर आम्ही फसवता सर अशें प्रेस भायर जाता आमचे कशें आसा 5 जाणांचो प्रोजेक्ट कोण जगडी करता गव्हर्मेंट सर्वंट आमची सर्वर बेस करून हांव कितें म्हणटा आमी हांगा आसा सगळे आमी गेट घातले जेल घातले आमकां आमी जेलीन आसा तुमी बरें आसा तुमी जेलीन सर आम्ही एक लाईन मेंटेन करून वयता लास्ट टाइम केले सराक खबर आसा सर लोक उबे जाले सर आम्ही कांयच करना म्हाका सर तुमच्या आमदाराचेर विश्वास ना आमदार आसा आमच्या बरोबर आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाका एक सांगा खंयच्या कायद्यान धरला 5 लाख जाण खंयचो कायदो सर आम्ही जाब विचारता एक होगी राव खंयचो कायदो म्हाका दाखय कायदो 5 जाण वचपाचो हो नेवो कायदो काडटा मरे तुमी प्रत्येक वेळा 5 जाण वचो दाखय कायदो दाखय तूं रेव्हेन्यू ऑफिसर तूं दाखय कायदो दाखय कायदो दाखय 5 जाण ना कायदो दाखय म्हाका कायदो दाखय म्हाका भायर दवरला दुसरो म्हाका भायर दवरला तोय कायदो दाखय हांव कायद्याचेर उलयता कायद्याचेर चलता हे गोंय जे सद्याक कायद्याचेर चलता तुमी कायद्याची गजाली उलोवपाक नाका म्हणटा ते रॉंग हे रॉंग स्टेटमेंट तुम्ही ऑफिसर तुम्ही कायद्याच्यो गजाल एका लागून पाड पडला गोंयची कायद्याच्यो गजाल आमी घेता आमदार आमी आमी ऑल्सो आन्सरेबल आय एम ऑल्सो आन्सरेबल आयज हाका सगळे आमी आन्सरेबल आसा ना आमी आन्सरेबल आसा आमी आन्सरेबल आसा आमी लोकांक आन्सरेबल आसा वी आर इलेक्टेड मेंबर सर चारूय पिलर हांगा आसा एक्झिक्युटिव्ह लेजिस्लेचर मिडिया आसा वी आर आन्सरेबल टू द पीपल आमी इलेक्टेड मेंबर आनी आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन गेला लोकांक विचारपाक जाय लास्ट टाइम अशें आमकां केला हे पावटी तशें केला तुम्ही गव्हर्नमेंट सर्वंट जे आसा पळय ते कोणाक लागून आसा आमकां लागून आसा आम्ही एक लाईन मेंटेन करून वता तांकां भिया दिसता हांगा एक्शन घेवपाक जाय तांकां भिया दिसता आमी आमी भितर सरपाना तेन्ना पर्यंत हांगा जाल्यार सर रिपोर्ट कलेक्ट करपाक आमदाराक येवचें पडटा लायकी पळय सर आमची आयज लोकांक घेवन गेला चवथी पावट रिपोर्ट फर्स्ट टायम येवना सर सगळे काम धंदो सोडून येवचो पडटा लोकांक सगळे काम धंदो वॉटर
ऐका होय आम्ही ते म्हणता 5 जाण 10 जाण वचा म्हणटा 5 जाण 10 जाण वचा गेले ते कोणा 5 जाण 10 जाण गेले 10 जाण गेले करेक्ट किती झाले त्या लोकांक पोवनी हांगा येऊन सर सगळे लोक काम धंदो सोडून येला पोटात चिमटो काढून येला सर आम्ही कित्याक येला सर आमच्याकडे कितें आसा नाका अशें नाका बाबा हो याच्या कडेन जालो तशें नाका हांगा क्लियर जावन तुजे फुडें कोण फोटींग आसा ती क्लियर जावन सगळ्या फुडें आयला तुवें तुजे ऑफिसर ना रे ऑफिसराक सगळें हाडा रे साहेबा 5 जाण 10 जाण नाका कित्याक तुका हांगा तापय हाडटा लास्ट टायम सेम करता ऑफिसर ना ऑफिसर एक्शन काय तुवें पडली लास्ट ल्हान ल्हान भुरगे येयला 2-3 वर्सांचे पळय कापूच सरकर आनी जाणटे येयला सर आमी कितें लास्टाक कितें केलें सर आमी हांगा हाडा जेन्ना तो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर आसलो तेन्ना पासून ताका भायर येवचो पडलो लोकांक आयकोपाक आनी ही कोण हे चीफ आम्ही हांगा डीजीपी डिपार्टमेंट आयज पळय हो जो हुकुमशाहीचो सालाजार रूल हो बीजेपी सरकार आयज यंत्रणा पुलिसांक काडून हांगा जो मॅजिस्ट्रेट आसा जो मामलेदार आसा ताका घालून आमकां भायर दवरल्या आमी जेन्ना जॉब विचारपाक वयता हो जॉब कित्याक लागून आसा हो गांवच्या लोकांक लागून आसा इनलिगलिटी हे करता हेंकां भितर उडोवपाक जाय आसलें मग आयज आमकां भायर दवरल्या आयज आमकां प्रश्न विचारपाक दिना प्रत्येक वेळ अशें करता लोकांक समज फेस करपाक जायना जाल्यार रेजिग्नेशन दिवचें लोकांक फेस करपाक जायना जाल्यार ह्या ऑफिसरांनी रेजिग्नेशन दिवचें आमी कोणाक सांगता हे भायले ऑफिसर बसलेले हांगा हे भायरचे येयल्या गोंयचे कांयच पडलेले ना गोंयचे लोकांचे आनी गोंयचे सैमाचे ह्या ऑफिसरांक कांयच पडलेले ना हे बेगा घेवपाक येयले ऑफिसर आनी ताका लागून येयना घेवपाक आसा जाल्यार आमी येवचे लोकांक आन्सर करचो एवरी टायम 5-5 जाणांक वचपाक खंयच्याच कायद्यान बरोवना 5 जाण वचपाचो आयज ऑफिसराक रायट आसा हेच्या पयलू ऑफिसरांक अशें दिसतालें की कोण आवाज करची ना कोण उलयची ना आमी आवाज करपाक आसा हांगा बसतले उठची ना जेन्ना परत ऑफिसर हांगा येयना जेन्ना परत ऑफिसर हांगा उलोवन सांगिला की बाबा हेजे स्टॉप वगैरे हाडटा रिओ हाडटा ऑफिसर फोटींग आयज ऑफिसर आमकां लागून जाय न्हू ऑफिसर काय मंत्र्याक लागून जाय आमकां म्हणटा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा भायर बसयता त्या दिसा ऑफिसान गेले तांकां कोणाक कॅर नासलो तो ड्राफ्टमॅन दिवकर आसा तो बिंदास आसा भायले येयले व्हडले हॉटेलांचे व्हडले बिल्डरांचे फायली ओपन करून ते बिजी आसा सायनी मारपाक पयशे घेवपाक पयशे मेळटा तांकां हफ्त्यागिरी चालू आसा ही वतिका आसा हफ्त्यागिरी चालू आसा ताका लागून सोले पास केल्या सगळं हफ्त्यागिरी चालू आसा आनी ह्याच हफ्त्याक लागून आयज गोंयचे पाड पडला आयज लोक मरता 25 जाण आरपोरा मेले हेंका लागून हे चोरांक लागून चोरता हे आयज हे गोंय एक घर आसा मुखेलमंत्र्यान पोवनी जेन्ना बापायचे लक्ष कुटुंबाचेर आसता खूब आमी कुटुंब तेजे सीएमाचेर लक्षच ना कांयच आमच्या गोंयकारांचेर कांयच लक्ष ना आयज आमच्या एसटी लोकांचेर अत्याचार जाता हे जागे विकता हे करता आमी खंय वचपाचे तेन्ना सीएमान तेजेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय न्हू हांव रिपोर्टरांक एक सांगूंक सोदता की सोशल माध्यमांतल्यान की चिता आमचे करमळेक गांवांत 5,000 वोटर आसा 5,000 जर पॉप्युलेशन आमचें कितलें आसतलें जर हो प्रोजेक्ट बंद करपाक जाय न्हू सगळ्या घरांतल्यान रोगदोग जाणटे मनीस भायर सरतले काय ना रे हांगा घरां ना टीसीपीची हांगा हाडटले आख्खे गोंय हांगा हाडटले याद घरा पयलू सांगता मोटार पडटले हांगा रावचो रात कायदो तर हातीन घे सगळे कोणाक पडलेले ना जर तर
इन्स्पेक्शन झालं ऍक्शन कोण घेणार आम्ही भितर बसपाक तयार आसा बसा आमकां एक महिनो झालं इन्स्पेक्शन झाल्यार अजूनपर्यंत स्टॉप काढिना अजूनपर्यंत रिवोक काढिना सुशांत असा इनलिगलिटी आजच्या त्यांच्यानी केला त्या दिल्ली का बिंदास असा क्या होगा हमने बैग दिया है हमने पैसा दिया है खिलाया है इनको ये हमारे कठपुतले आहे हे विश्वजित राणे हे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे सब हमारे कठपुतले आहे हे चाललं सध्या आणि कोणाक काय ना दिल्लीच्या यातलो तो कोण शाह काय कोण तोच ते डायरेक्ट अरे भाई फर्स्ट प्रोटेक्शन दिल्लीकरांक मेळटा त्याच्या उपरांत मागीर आणि गोंयकारांक अशें गंभीर बसचें पडटा हे पळय ही लायकी गोंयकारांची ही लायकी आयज बहुजन समाजाच्या लोकांची कोण तो विश्वजित राणे म्हणटा बहुजन समाजाचो लिडर बहुजन समाज अरे खंय गेलो तू रे यो हांगा बहुजन समाज बरे यो उलय हांगा आमी बोलता बहुजन समाजाचे तू शाणपणा उलोवन दाखयता पळय बहुजन समाज यो बरे बहुजन समाजाक सोपोवपाक उठला तू आनी भायली आतां इन्व्हेस्टमेंट येवनी इन्व्हेस्टमेंट अशें येवनी तशें येवनी इन्व्हेस्टमेंट न्हू तुजी बॅगां ती व्हरपाक आनी मागीर देवाची हे करता बाबा देवूळ पळयता हे कितें चोरपणा चल्ला पळय ही लूटमार चल्ल्या पळय आनी गोंयकारांक कशें जमनीर हाडल्या पुरपाक सोदता गोंयकारांक तुमी जमनीन पुरपाक सोदता जितेच पुरपाक सोदता ही परिस्थिती आसा तो विश्वजित राणे बहुजन समाज म्हणटा पळय यो बहुजन समाज बसले हांगा तुज्या ऑफिसा भायर खंय गेला खंय बसला दिसता खंय टुराक गेला कोण जाला फोटोग्राफी करपाक फोटोग्राफी करपाक उरलो सगळी वाट गोंयची निसंडान करून उडयल्या तुमी वाट लावन उडयल्या ताका मेळ्यार किडे पडटाले किडे विश्वजिता हे न्हू श्राप खंय ना खंय कॉलेज जातलें मामलेदार किती घेतला डिसिजन किती घेतला मॅडम म्हणतात 5 ते 10 जण हांव सांगता हांवें छत्री हाडल्या हांवें मुसली हाडल्या भियाक पडपाक जाय आयज जे ऑफिसर येता पळय हांगातल्यान बॅगा घेता आपल्या गांवांत वयता गुजराताक वयता राजस्थान वयता पंजाब वयता बिहार वयता सगळ्याक वयता बॅगा घेवन तांकां भियाक पडपाक जाय गोंयकारांची तुम्ही गोंयकार लोक 4,000-5,000 लोक पडपाक जाय आयज ह्या ऑफिसराक भियाक पडपाक जाय ह्या ऑफिसराक भियाक पडपाक जाय भियाना ह्या ऑफिसर भियाना ह्या ऑफिसर कोणाक भियाना हांकां भियाक ते भायले ऑफिसर येयल्या लुटमार करपाक गोंयकारांक काबार करपाक आयज आयकय ह्या भायले ऑफिसर भायल्या बिल्डरांक हेल्प करता आयज गोंयकार बिल्डर काबार केले गोंयकार बिल्डरांक सोपयले भायल्या बिल्डरांक जाय तशी परमिशन जाय तशें एफआयआर वाडोवन दिल्या आमचे गोंय आपल्या आमकां असले भायल्या लोकांच्या कोण बिल पास करता शिकलेले लोक म्हणून कोण ऑफिसर तिचं तोंड लोकांनी पोवपाक जाय लोकांनी कोण गोंयचे कामार करता कोण गांव आमचे सोपयतात कोण हे सगळे प्रोजेक्ट पास करता सांगताली आपण तुमच्या ते साठी थोड्या बसले हाडून पळत जाल्यार मागीर कलेक्टराक फोन मारा विचारा कलेक्टर रूल आसा म्हणून विचारा तुमकां खबर ना जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफिसां ही लोकांक रावून ओपन आसपाक जाय लोक मारूंक जायना गव्हर्मेंट ऑफिसां
आणि केन्नाच कोणाचेर हात उठयना. लोक समान प्रॉमिस करता कोण चंद्री आयल्या रेडी करून कॉल करता बिझी आता हांव जाता का आपयता लास्ट टायम ती येयली केन्नाच करता आमी लोकांक सुद्दां घेवन येयल्या तुमकां भितर देऊन वचना म्हणून सांगू ना आमी म्हटलें कितें तुमी आतां तुमकां सगळ्यांक वचूंक म्हटलें न्ही तुमी 10 जाण वचा म्हटलें 10 जाण वचून सगळ्यांक म्हणून वयतले न्ही तुमकां तेच जाय न्ही अल्टिमेटली तुमकां तेच जाय न्ही 10 जाण गेले जाल्यार तेणी आमकां रिस्पॉन्स कितें दिलो ना न्ही आनी तुमकां सगळ्यांक वचपाक मेसेज जबाबदारी आमची बरोबर एक काम कर तिका सकयले वय तिका सकयले वय कोंकणी कळटा तिका सकयले वय सेक्रेटरी फोन मारता कन्नडी सांगू जाय ऐका बिझी आसा मिनिस्टरा कडेन उलयता बिझी आसा डीसीपी मिनिस्टर विश्वेंद्र कडेन उलयता हांव सांगता तुमकां सर तिने रिपोर्ट दिला जाल्यार आयज अशें जावचेंच नासलें तिने रिपोर्ट प्रॉपर्टी काम कर बरं तू कोंकणी कळना कितें अश्योर केल्लें की आमी शिकले इंजिनियरींग शिकलेली अनपढ न्हू रेग्युलेशन करून आमकां रिपोर्ट दिवप न्हू तिने आयज तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली लोकांची आमचं आयकून घेवपाची पूण ती वयर बसून रावले चॅरीच्या लोकांक फोन सुद्दां येवन कितें लोकांक पळयता तांकां येवंक जायना लोकांक भितर येवंक तुम्ही चिंता ना आमच्या गोंयांत शिकलेले लोक ना तेका वयल्या काडून हांगा आमच्या गोंयांत शिकलेले लोक ना बरे बरे अरे बाबा तिका सकयले वय तुका कोंकणी कळटा वयतो तू हांव तयारी करून येतलो पळय चंद्री घेवन येयला उशे घेवन अरे बाबा तिका तयारी तू करून तुम्ही भिकणार आहे मोगल्यातले माझ्या वांगडा बाकीचे आहेत आयज वचप ना हांगाच रावपाचें तुम्ही सांगा मागीर चंद्री आनी उशा रेडी आसा माझे फाल्यां ही येयना लोकां फुड्यान जायना जाल्यार हांव हांगा रावपाक रेडी आसा आमी आसा ते आमी आसा एवरी टायम हांगा येवन हेंचे पाय धरून चपला माझी एक चपल जोरात सोंपले आतां हे दुसरे चपल घेतला हेय सोंपतले कळ्ळें तुका हेंका असली मस्ती मारल्या हे बरे बूट बीट घालता सारके सगसगीत ते व्हडले व्हडले ब्रँडाचे आनी ते बूट घालून सुशेगाद आमचे पॅरागॉन चप्पल तेही सांगता की आयज हेंका मस्ती मारल्या ह्या ऑफिसराक हे बॅगा घेता चल्ले आपणाच्या गांवांत एकटो गेलो आतां दुसरी येयल्या तो तेका कोण पयलो आसलो सीटीपी तो गेलो आतां दुसरी येयल्या आतां तेजे पयलो आनी एकटो आसलो तोय गेलो तो हिकाय आतां धाडपाची टायम येयल्लो आसा नाल्यार एक तर तिकडे जाय त्या दिसा सांगलेलें तिचे कडेन समज जायना जाल्यार तिणें रेजिग्नेशन दिवपाचें आपणा कडेन हो प्रेशर हँडल जायना म्हणून एकटो एक टायमार डेप्युटी टावन प्लॅनर अशोक कुमार सांगतालो आपूण सँडवीच जालो सँडवीच आतां ही सँडवीच जाल्या काय ना ती तिका विचारपाची जाल्यार तिचे कडेन जायना तिणें रेजिग्नेशन दिवन घरा बसपाची सुशेगाद आमी हांगासले उठपाना आमी ऑलरेडी सांगला मामलेदाराक तिका हाडा एक तर लोकांनी विचारूंदी तिका प्रश्न लोक आयज येयल्या फक्त तिका प्रश्न विचारपाक त्या दिसा आमकां उत्तर दिवपाक रेडी ना आमी केला हे पळय केला करून सांगता हे लेटर आमकां पिशान काडपाचें सारकें लेटर काडना
पुरो जाल्यार गव्हर्मेंटाचे आमच्या दोळांत पानां घुसपाची. आयज लोकांचे टॅक्साचे ऑफिसर चलता पूण लोकांचो तो टॅक्स बंद केले जाल्यार खंय चलतले खंय चलतले आमच्या टॅक्साचेर चलता. हे लेटर ओके 24/2 ऑफ कारांबोली विलेज इन्स्पेक्शन अशी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जाता अशी हांगा कितें म्हणटा तो विथ द रेफरन्स टू युअर रिक्वेस्ट लेटर रिगार्डिंग कॅरिंग आउट जॉईंट साइट इन्स्पेक्शन ऑफ अबाव मेन्शन प्रॉपर्टी एंड फर्दर रिक्वेस्ट ऑफ ऑनरेबल MLA Sanandre constituency the site under reference was inspected by the technical officials of the office on 5/12/2025 5 तारखेक in the presence of honorable MLA deputy secretary of the village panchayat and villagers as per the site inspection report submitted as per the site inspection report submitted by the officials of the office along with the factual stretch of the site and the road property of southern side is having proposed right of the way 15 meters as per regional plan proposed 15 मीटराचो proposed road आसा म्हणून सांगला पळय हे पळय 15 मीटर proposed रोडाचेर परमिशन दिवंक मेळना सो आतां स्टॉप वर्क ऑर्डर कित्याक रिवोक करना 15 मीटराचेर दिवंक मेळटा प्रेस हांगा आसा पळय प्रेस मातशें सांगा 15 मीटराचेर परमिशन दिता ना सर. ह्या तेंच्यांनी 15 मीटराचेर परमिशन ह्या सायड इन्स्पेक्शनान सांगला तेंच्यांनी ते एज पर रिजनल प्लॅन म्हणटा तो म्हटल्यार कितें 15 मीटर करपाचो आख्खो गांव सोंपोवपाचो आयज प्रत्येक जाणांची घरां जी आसा ती सगळीं सोंपतली प्रोपोज सांगला तो 15 मीटर तुम्ही जेन्ना इन्स्पेक्शन केलेले तेन्ना कितलो तेन्ना 4.4 असो 4.2 असो मीटर आसा रोड जो एक्झिस्टिंग रोड आसा तो इतलो आसा तो मदीं मध्ये 3.5 3.6 असो रोड आसा 3 मीटर लायसन्स दिता पळय तेजे पयलीं इन्स्पेक्शन करूंक ना दिसता तुमकां पळय कशें आसा आयज अशें जालां गोंयांत की लायसन्स दिवचे पयलीं कोण इन्स्पेक्शनूच करिना ते फक्त बॅगां घेता ते सुटकेस आसा पळय तो सुटकेस घेता बिंदास रावता आयज 50% कमिशन पावल्लें आसा आयज खंय लँड यूज चेंज करतलो जाल्यार 10,000 अनऑफिशियल दिवचो पडटा हे भायले कोण आमकां सांगता अशें 10,000 चालू आसा म्हणून कॅल्क्युलेशन म्हळ्यार इतली रेट सद्याक चल्ला म्हणून इमॅजिन करा तुमी कितले पावले ते खंय पावले ते आनी तेजेर तो जो रेट आसा प्लॉटाचो तो गोंयकारांक अफोर्डेबल ना 50,000 स्क्वेअर मिटर पर स्क्वेअर मिटर रेटी जाल्ले कश्यो हे हांकां खावच्यो पडटा हे बिंदास आसा हे भोंवत आसा वर्ल्ड टूर मारता फोटोग्राफी करता व्हडले हे घेता 10 लाखाचे कॅमेरा आनी काडटा फोटोग्राफी भरपूर म्हणजे हे चालू आसा सद्या आता ती फोन मारताले हांव मारता तिका मातशें फोन पळोवया कितें म्हणटा हेलो गुड आफ्टरनून हम सब लोग करमई के लोग जो है इधर आए हैं अभी नीचे हैं बैठे आप इधर आके उनको बोलो क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है आप लोगों ने अभी तक उसको स्टॉप वर्क ऑर्डर नहीं निकाला है आपने हमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं दिया है आपने उसका रिवोक नहीं किया है कुछ भी नहीं किया है अब सब लोग आ गए आपको पूछने के लिए लास्ट टाइम मैं जब आया था वेडनेसडे को तभी आप लोगों ने मेरे को बोला था कि आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट दोगी आपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं दिया और एक लेटर जो है वो लेटर दिखाया मेरे को और वो भी मेरे पास नहीं दिया स्केच रिपोर्ट जो साइड इंस्पेक्शन का स्केच रिपोर्ट विद अलॉन्ग विद द ड्राइंग्स आपने कुछ नहीं दिखाया कुछ नहीं दिया आपने जिस दिन आपने मेरे को व्हाट्सएप किया था उसी दिन नेक्स्ट डे सब कुछ तैयार था सर तैयार था मतलब किधर तैयार था तिसवाड़ी हम उस दिन मैं आपके ऑफिस में आया उसके बाद मैं तिसवाड़ी में गया तिसवाड़ी में आपका डेप्यूटी मेरे को एक बात बोलो वेयर इज द डेप्यूटी टाउन प्लानर किधर है जब में हम जाते हैं उधर वो नहीं रहता है उधर आपका जो ड्राफ्टमैन था उसको कुछ पता ही नहीं है दिवकर का मतलब क्या चल रहा है क्या हम इधर ये हमारा टाइम पास कर रहे हैं रिपोर्ट आपका साइट इंस्पेक्शन सब कुछ एक साथ चेक करके आउटलोड करके रखा है आपके लिए सर किधर रखा है आपने एक्शन क्या लिया है इसके ऊपर अपने एक्शन क्या लिया है क्या मतलब वायलेशन है या नहीं है मेरे को वही बोलो हाँ आपको वायलेशन नहीं है बोल रहे ना हाँ पूरा हाँ आपका ना पूरा क्या क्या वायलेशन नहीं है उसका रोड विथ कितना है कितना एग्जिस्टिंग रोड कितना है
एज पर द रेगुलेशन एग्जिस्टिंग रोड वहाँ पे अवेलेबल है। कितना है बोलो आप कितना है? हमारे पास वीडियो एविडेंस है, लाइव वीडियो लिया है आप। सर आप साइड पे आप ले जाइए, पूरा सब तैयार है। आप नहीं हमें आप जो बोल रहे हो आपको क्या है मेरे को पता नहीं है। आप जो बोल रहे हो कम्प्लीटली रॉन्ग है क्योंकि हम साइड पे थे। कितना है आपने मेरे को आपका उस दिन मेरे को लेटर मिला है उसमें आपने बोला है आप नहीं साइड इंस्पेक्शन में उसने क्लियर लिखा है। मैं एज पर साइड इंस्पेक्शन रिपोर्ट को आपको जवाब दे रही हूँ। मुझे जो मेरे डॉक्यूमेंट आपके साथ में बैठ कर जो उन्होंने इंस्पेक्शन किया है वही उन्होंने जो किया है वही मैं आपको बता रही हूँ। नहीं मैं आपको एक मिनट मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो 15 मीटर का जो प्रपोज रोड का आपने लेटर मेरे को दिया है, ओके, जहाँ पर प्रपोज रोड के ऊपर आप परमिशन ग्रांट कर सकती हो। रोड एग्जिस्टिंग वहाँ पे रहनी चाहिए। प्रपोज उसको अपना मैंने दूसरा लेटर बनाया है वो लोगों ने हाँ बनाया ओके सो आपको जैसा चाहिए वैसा आप मैनिपुलेशन करोगी। नहीं सर मैं मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं करती। नहीं आप इधर आओ, नीचे आओ और लोगों को बोलो आप ऐसा हुआ है ऐसा क्या। नहीं तो हमें ऑफिस में आने को बोलो। सर आप जो है 10 लोग ऊपर आइए। नहीं क्यों 10 लोग आएंगे? आज सब गांव के लोग आए हैं। नहीं उस दिन आपने बोला था ना आप लाओ हमें कुछ दिक्कत नहीं है। आप अभी लेके आए लोगों को। नहीं है तो हम सब लोग आते हैं ऊपर, आपने अभी बोला है। आप 10 लोग आइए फिर 10 लोग आइए फिर 10 लोग आइए। आप आते नहीं 10 लोग होते नहीं हम साथ में सब लोग आएंगे, आपको पूछेंगे, आपके साथ पुलिस फोर्स है। नहीं तो आप नीचे आओ, जगह नहीं तो जगह बनाएंगे। अभी आप लोगों के पास बहुत पैसा है, आप लोगों के पास बहुत पैसा है। तो टीसीबी डिपार्टमेंट के पास पैसा है उतना पैसा और किसी के डिपार्टमेंट के पास नहीं। तो नया ऑफिस बनाना पड़ेगा अभी, रेंट पे नहीं, अभी नया बढ़िया ऑफिस दोनापाला में बनाना पड़ेगा। दोनापाला में हमारे पास जगह भी है, वो उधर बनाएंगे बढ़िया सा ऑफिस। तो आप इधर आओ, लोगों को पूछना है आपको एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हो। एक बार बोल रहे हैं आप 15 मीटर प्रपोज रोड के ऊपर परमिशन दिया, एक बार बोल रहे एग्जिस्टिंग रोड है। आपने उधर आके देखा है, उधर साइड पे देखा आपने? आपको बोला है कि मेरा मेरा आदमी आपके साथ किया था, आपके साथ नहीं ये जो आपका जो भी रिपोर्ट कुछ भी है इधर आप आओ नीचे और आप एक्सप्लेन करो और आप किस बेसिस के ऊपर इसको स्टॉप ऑर्डर रिवोक नहीं कर पा रहे वो भी मेरे को बोलो। नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मिनिस्टर को भी अभी फोन मार के पूछा है आपने ना, वो मिनिस्टर को भी बोलो। नहीं उनको पूछो, मिनिस्टर को भी बोलो कि हम इधर ही बैठेंगे। इधर मैंने अभी पूरा ठान रख के बैठा है, सब लोग इधर ऐसे ही है, सब लोग आए हैं। आप देखो, थोड़ा लोगों को तो देखो। आप एक ऑफिसर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं आप जो बोल रही हो कि ये वायलेशन नहीं है, ये क्लियरली रॉन्ग है। आप किस आधार पे ऐसा बोल रहे हो? साइड में आपका हिंदू क्रिमेटोरियम है, उसको बफर जोन ठीक से नहीं है, वो सब कुछ हमने दिखाया। बफर जोन नहीं है, उसका स्ट्रक्चर नहीं दिखाया आपने रिपोर्ट में, और आप लोग बोल रहे हो कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है। कैसे आप लोग बोल रहे हो? हाँ क्यों नहीं दे? एक महीने से इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे थे आप? हाँ अभी लोगों को लाने का नीचे भेजो। आप इधर आओ, हमें पूछना है वायलेशन के नहीं। हम मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको स्टॉप करना है। स्टॉप नहीं हुआ तो हम इधर से नहीं लेंगे। काम चालू है। गवर्नमेंट हम हैं, लोग है गवर्नमेंट लोग है। आप उधर बैठी हो, आपको गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया है, लोगों ने एम्प्लॉय किया है। आप टैक्स पेयर का मनी से आप उधर हो। नहीं गवर्नमेंट ये फाइल ये आपका गवर्नमेंट अप्रूवल से हुआ था, कैबिनेट को गया था। किसको गया था? किसको गया था? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। वो कैबिनेट को, जब भी कैबिनेट को जा रहे हैं आप बोलो ऐसा, कैबिनेट को जा रहे हैं आप बोल रहे हो गवर्नमेंट अप्रूवल को जाओगे। मिनिस्टर अप्रूवल कर रहा है, ऐसे बोलो। विश्वेश राणे जो मिनिस्टर है टीसीबी का, वो अप्रूवल कर रहा है, बोलो।
नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, वो जो मिनिस्टर है आपका केसीपी वो अप्रूव कर रहा है, वो बोलो मिनिस्टर को। मैं बैठा हूँ, वीरेश बोलकर एमएलए सानंदरे का बैठा है, साथ में सभी जो करमली के लोग हैं वो साथ में बैठे हैं, पूछो उनको, फोन मार के पूछो। किसने ऑर्डर दिया है आपको? सर जो भी ऑर्डर पहले थी है वो ऑर्डर मेरे ध्यान से पहले ही ऑर्डर 4 साल पुराना ऑर्डर मैंने नहीं 4 साल पुराना मतलब कौन ऑर्डर कौन दे रहा है? ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट से आ रहा है। हाँ मतलब गवर्नमेंट विश्वजित राणे गवर्नमेंट है, नहीं विश्वजित राणे गवर्नमेंट है। उनके कहने का है सर। हाँ तो उसको बोलो ना, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में लेके जाए प्रोजेक्ट, उसको बोलो। उसके लोग क्या करते हैं वो देखो बात। वो एक बार वो उधर मेयावली में प्रोजेक्ट उनको पूछो, उनको याद करो, नहीं उनको याद करो तभी क्यों रोया, तो उसको पूछो कि क्यों रोए थे, तभी सब लोगों से क्यों माफी मांगे थे, अभी इस बार भी माफी मांगना पड़ेगा। हम नहीं इधर, आप अगर नहीं आती हो इधर, हम इधर ही बैठेंगे। आपको क्या है वो सब नहीं, आपको क्या है सब यहाँ के लोग हैं, लोगों को आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो हम इधर से नहीं उठेंगे। हमें उस प्रोजेक्ट पे सब, इधर पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ मतलब मेरे पास एलक्यू है, सब डिटेल्स है, आप उनको परमिशन ग्रांट कर रहे हो। उधर क्लोज बाय वेस्टेडे में लेक है, उसको वो लेक है, उसका जो बाजू में अभी आप प्रोजेक्ट दे रहे हो, उधर जो स्विमिंग पूल का प्रपोजल दिया है, मतलब कैसा चलेगा? आप बोल रहे हो आपका सब कुछ ठीक है, आपके लोग रहोगे। हम लोग गवर्नमेंट को भेजते हैं। नहीं आप गवर्नमेंट को नहीं, आप दिल्ली में भेजोगे, वो दिल्ली से आ रहा है सब कुछ। नहीं दिल्ली नहीं सर, आप लोगों का अभी जॉइंट पार्टनरशिप हुआ है उधर दिल्ली और गोवा में। सर आप मुझे मैं अपना ऐसे गवर्नमेंट नहीं तो आप कैसे बोल रहे हो? हमने साइड इंस्पेक्शन हमने देखा है, लोगों ने देखा है, मैं अकेला थोड़े था उधर, मैं अकेला नहीं, सारे गांव के लोग थे। अभी उसी लिए मैं बोल रहा हूँ, गांव के लोगों के साथ आगे आके आप बोलो, सुनने दो लोगों को। सर आप मैं बोल रही हूँ ना सर। नहीं अभी हम इधर है, आपके गवर्नमेंट जो विश्वजित राणे आपका गवर्नमेंट है ना, उसको बोलो, आपका गवर्नमेंट आपका देवता कोई भी है उसको बोलो कि हम इधर बैठे हैं, उसको बोलो हम इधर बैठे हैं, और जब तक ये उसको स्टॉप नहीं करते, रिवोक नहीं करते, तब तक हम इधर से नहीं उठेंगे, उसको बोलो। आप इधर आके हमें जस्टिफिकेशन दो सबके लोगों के सामने, नहीं तो सब लोगों को अंदर ले लो। आप ऑफिस में नहीं ले रहे हो मतलब क्या है? बहुत हो गया मतलब बहुत आएंगे, उस दिन ही मैंने बोला आपको न्यू ईयर को मिलेंगे, नए साल को मिलेंगे, और आपके जो गवर्नमेंट है उसको भी बोलने को बोला है, फोन मारा नहीं था मैंने आपको। नहीं आपको मेरे को एक ही बात बोलो, मैंने आपको फोन नहीं मारा था। हाँ मैंने क्या बोला था? न्यू ईयर को हम आएंगे, हाँ आएंगे बोला था, तो आपने इतना लाइटली क्यों लिया? आपको क्या लगा? मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। आपने लाइटली लिया, अभी तक कुछ नहीं आया। मैं आपको कुछ करना भी था तो आप रिपोर्ट तो भेजती थी, कुछ नहीं भेजा आपको। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको कुछ तो मिला है, आप लोगों को कुछ तो मिला है, इसलिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो अप्रूवल है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है, कंप्लेनेंट है, उनको नहीं दे रहे। कट करो आणि इन्स्पेक्शन केलं तेंका येवनी सर, काय करून सर तेंकाय ते चालवायचे कितें म्हणटा ती आता म्हणटा कितें, ती सगळ्याचे व्हायलेशन्स कांय ना, एज पर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट म्हणटा। एक म्हयनो जाला आमकां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिवंक ना, आनी ते लेटर आसा ते दाखयल्ले आमकां, आनी ते लेटर काडला म्हणून, मात म्हाका दिवंक ना लेटर, कित्याक आपण तुका सीसी करूंक ना म्हणून। हांवें तेन्नाच फोटो काडलो आनी तेजेर सगळो स्टॅम्प आसा, डेप्युटी टाउन जो प्लॅनर आसा तेजो स्टॅम्प आसा, तेन्नाच हांवें विचारलें प्रपोज रोडाचेर तुमी दिवंक शकता। आपणान आतां चेंज केला, म्हटल्यार मॅन्युप्युलेशन केला ते, आता ती मॅन्युप्युलेशन करता की बाबा कशें हांकां बायपास करपाचें, कशें हांकां दिवपाचो चान्स, हे सगळें करता। म्हटल्यार हो जो ऑफिस हे बोल्ले पळय, हे ऑफिस फक्त ह्या दिल्लीकारांक तेंचे प्रोजेक्ट कशें पास करून दिवपाचे, कशें लूपहोल्स आसा ते काडून दिवन तांकां पास करून दिवपाचे,
हेच चलयला तिका तेच सांगतालो त्या दिसा ताका सांगलेलें की आमी येतले म्हणून इतले लायले ते इतले दीस जाले म्हटल्यार वेनिस्डे येयल्ले आमी वेनिस्डे जावन तिका इतली भियात आसली ना ती येन्ना म्हटल्यार तितली आनी मात्तूय भियात ना तांकां अशें दिसलां की हें बापायचें बेस्ट जालां आमचें आमी जाय तशें खातले जे जमनी आपले काबार करतले आनी आख्खो पयसो घेतल्या गांवांत वयतले हेच चालू आसा पयसो घेवन वचोंक ना जाल्यार एक्शन घेवपाक जाय तिणे येवन पळोवंक जाय ते सायडीचेर ती कित्याक येना येवन पळयना ड्राफ्टमॅनान दिला ते सारकें आसा ना ड्राफ्टमॅन हाडचे लोकांनी विचारली इन्स्पेक्शन केल्ले तेन्ना लोक आसले सगळे लोक आसले हांव एकटोच नासलो लोकांनी पळयला सगळे वायलेशन्स कांय जावना म्हणटा कित्याक पळय आतां हेच सांगता तुका की आयज तांकां दिल्लीकारांक सपोर्ट करपाक जाय जो बिल्डर आसा दिल्लीचो ताका सपोर्ट करपाक जाय ताका तेजी बॅगां गावले आसतले तांकां ती बॅगांक लागून ते आतां इतले करता आतां ती बॅगां परत दिवची पडटली न्हू जाल्यार आतां स्टॉप काडलो ना रिवोक काडले जाल्यार बॅगां परत दिवची पडटली लोड आसा ते पावल्या गांवांत पावले आसतले जी बॅगां आसा पळय ती गांवांत पावली आसतली तो गव्हर्मेंट म्हणटा पळय विश्वेश राणे तेणे पावयली आसतली बॅगां चवथीक बीन वाटलेली काय खबर ना म्हाका तीच आसतली चवथीक बीन थोडी बॅगां वाटलेली आतां तीच काय कोण जाणा आमी हांगा बसता आमी क्लियर कट आसा हांवें ताका लागून पळय हें उशें हें शेंद्री ही घेवन येयला हांव पयलूच रेडी आसा म्हाका खबर आसलें ही अशीच करतली आमकां गेटी भायर दवरतली म्हणून आसा मामलेदाराक धाडटली पुलिसांक धाडटली हें आमकां खबर आसलें हे सदांचे मिन्स एवरी टायम आतां सरकाराच्या विरोधात कितेंय उलयतलें नाल्यार ते भायर घालता तो ऑफिसान भितूर घेयना अरे हे पळय गोंय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सगळ्यांकूच सकयल पावलां सकयल आख्खे इंडियेन सकयल पावलां रिपोर्ट येयला कित्याक लागून ते आमदारांकूच भायर बसयता लोकांकूच भायर बसयता भितूर ऑफिसान घेयना प्रशासन तुमच्या दारी म्हणटा कसले दार रे हे पळय गेट घातल्या खंयची दार लोक तुमच्या लोक दारी येवन बसून लोकांक भायर दवरता म्हळ्यार ही परिस्थिती आहे गव्हर्मेंटान जो स्लोगन दिल्लो पळय प्रशासन तुमच्या दारी रॉंग स्लोगन तेंच्यांनी आतां आमी उलटो म्हणटा लोक तुमच्या प्रशासनाच्या दारी आनी हांव एक सांगता हांव गोंयकारांक उलो मारना पळय आयज हे थांबपाक जाय हे 39 हे हाडटा असले प्रोजेक्टाक प्रपोजल दिता गोंय काबार करता गोंयकारांक काबार करता हे थांबपाक जाय गोंयकारांचे हांगा येवचें सपोर्ट करपाक तांकांय कळपाक जाय ह्या ऑफिसरांक ही सुशेगाद बसल्या एसी कॅबिनात तांकां कळपाक जाय सायनी मारता ते तांकां कळपाक जाय गोंयकार जिते आसा म्हणून आनी गोंयकार हांगा थंड बसचिना म्हणून हांव प्रत्येक खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचे लोक आसूं तांकां उलो मारता येवचे भायर कित्याक हे बीजेपी आसूं काँग्रेस आसूं गोवा बोर्ड आसूं आप आसूं आरजी आमची आसा आमी हांगा आसा बाकी सगळे पक्षांचे हांगा येवचे कळोंक जाय आमी गोंयकार जिते आसा म्हणून गोंयकार म्हणून भायर सरा गोंयकार म्हणून भायर सरा आयज कितले बीजेपीचे कार्यकर्ते आयज ते बेजार जाल्या उलयता सांगता भायर धरपाची गरज आसा हे जुलमी राजवट ही चल्ल्या पळय ही काबार करपाची गोंयकारांक काबार करपाची आयज बहुजन समाजाचे लोक आयज एसटी समाजाच्या लोकांक तुमी जमनीर बसयल्या म्हटल्यार तुमी जमनीरूच बसा म्हणटा आनी तो विश्वेश राणे म्हणटा आमी बहुजन समाजाचो दिता बहुजन समाजाचो अरे बहुजन अरे कसले बहुजन समाजाक सोपोवपाचे जेन्ना ताका प्रश्न विचारलो की बाबा रिजनेबल अफोर्डेबल हावजींग हाडटलो ना कशें हावजींग हाडूंक शकता ते सरकाराचेर आसा ते प्रमोद सावंताचेर आसा म्हणटा तेन्ना तूं कितें करतालो तर तूं टीजीपी मिनिस्टर मरे म्हटल्यार आयज कितें आसा पयशे वाडप रेट वाडप आनी भायल्याक हाडून बरोवप कित्याक गोंयकारांक पयसो ना बाबडे गोंयकार खंयच्यान 30-35 हजारांचो पर स्क्वेअर मिटर रेट जो प्लॉट खंयच्यान घेतले घेवंक शकना आयज तिसवाडी तालुक्यात 30,000 पर स्क्वेअर मिटर रेट जाल्या 30-35 हजार 60,000 70,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख जाल्या आनी ही रेट चल्ल्या सद्या गोंयांत ही आमच्या तिसवाडीचेच सांगता हांव म्हटल्यार अशी रेट समज चालू उरली गोंयकारां कडेन जाता जायना म्हटल्यार बहुजन समाजाच्या लोकांकडे जावचीच ना आयज तुमी चिंता कोणाक जातले ते आनी खंयचे भायले येतले आनी तेच हांगा जमनी घेतले वयल्यान जॉब ना 15,000 जॉब घेवन ते करतले तळमळटा शिकलेली इतकी भुरगीं शिकलेली आसा जॉब ना म्हणून ती बाबे जाणटे आवपाक सोडून भायर गेल्ले आसा तेन्ना हे गव्हर्मेंटाचे थोडे उडे जायना काल म्हाका कालचे दिसा राती म्हाका एक फोन येयलो त्या फोनान म्हाका सांगलें सॉरी पयरचे राती म्हाका फोन येयलो फोन मारलो म्हाका एक ऑफिसर जीएमसीच्या बाबडो तो 15,000ची सॅलरीक आसता 15,000 रुपया ताका भुरगो जालो डिलिव्हर जालो तो ताका व्हेंटिलेटर जालो सादो व्हेंटिलेटर भुरग्याक केन्ना कितें जावंक शकता आयज ह्या जीएमसीन व्हेंटिलेटर पासून टायमार मेळटा म्हटल्यार थंय तितली हे स्ट्रेंथ ना सो हो व्हेंटिलेटर मेळोवपाक आयज तेजेर पयशे घालपाक सोडून आयज हांकां पयशे घालता आयज युनिटी मॉला सारखे प्रोजेक्ट हाडटा आयज ते प्रशासन जाय ताका प्रोजेक्ट हाडटा
मात आमच्या ह्या लोकांक आयज ताका प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत वचूं पडलो, लाखांनी पयशे घालचे पडटा, 15,000 सॅलरी बाबड्याची, कसो करतलो, कशें अफोर्ड जातलो हेका, कशें जातलें हें चिंतूंक जाय. आयज गोंयकारांक चिंतूंक जाय की ही जी यंत्रणा हे जे आयज एडमिनिस्ट्रेशन आसा, हे जे हेल्थ केअर आसा, हो हेल्थ केअर सेगमेंट कोणाक लागून आसा, गोंयकारांक लागून. सो हे जेन्ना आमच्या भुरग्यांक समज त्रास जाता ना, त्या भुरग्यांक खंयच्यान हाडटले पयशे, हे खंयच्यान हाडटले, तांकां धाडले प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत. बाबडो तो खंयच्यान तर रीण काडचें पडलें ताका. ही परिस्थिती आसा आनी तो विश्वजीत नायक म्हणटा आपूण बहुजन समाजा वांगडा. बहुजन खंयचे रे तूं बहुजन समाज? बहुजन समाजाक सोंपयले हे पळय गंभीर आसा. स्लोगन द्या, स्लोगन द्या. आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमचो गांव, आमचो गांव, आमची शेतां, आमची माटां, आमचें गोंय, आमचें गोंय, आमचो गांव, आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची माटां, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका. बरं दिसता मग तुमकां जाणटी बायलां बीन आसा पळय, तुम्ही आता तुम्ही जाणटी किती सांगले तुमका पळय 10 जाणां. 10 जाण ती कोण सांगता? ना ना ती कोण सांगता? मग किती सांगपाचें तेणे फोनार ना ना ती कोण सांगता? तेणी विकते घेतला ऑफिस ते, पण किती सांगपाचें ऑलरेडी ती ऑफिस प्रायव्हेट ऑफिस ते विकते घेतला. अरे ऑफिस कोणाचे? ना ना म्हाका एक सांग ऑफिस कोणाचे? अरे म्हाका एक सांग ऑफिस कोणाचे? तिने विकते घेतला ऑफिस. तें न्हू रे पब्लीक ऑफिस आम्ही बोर्ड मारला जाल्यार 10 जाणां एंट्री मारता. म्हाका मारा मरे बोर्ड वयर गव्हर्मेंट हाडून सर्क्युलर गव्हर्मेंटाक कळोंक जाय लोकांक, आख्खे गोंयच्या लोकांक सर्क्युलर हाडला म्हणून. थोड्याच्यानी सर हांगा बोर्ड येता नो एंट्री बघून हांव जेएमसीन गेलो, जेएमसीन बोर्ड मारले नो व्हिडिओग्राफी, मिडिया घेवन गेलो नो व्हिडिओग्राफी, नो फोटोग्राफी हे म्हणून थंय नाटकां चल्ले न्हू सगळी. बोर्ड मारलो, हांगाय मारलो ह्या बोर्ड. लोकांक कळनी की खंय गव्हर्मेंटाचे भितर वयता जाल्यार तांकां एंट्री ना. हो सरकार जो आसा तो प्रायव्हेट कंपनी जाला, पीपीपी मॉडेल करा, हेकाय पीपीपी लाया, प्रायव्हेट पब्लीक पार्टनरशिप करा. इतले तुमकां आतां कळना की बाबा हो गव्हर्मेंटाचो ऑफिस, ह्या गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसा भायर तुमी आमकां बसयल्या. दिल्लीकारांक रोखडेच धाडटा मरे भितर तुमी. दिल्लीकारांक रोखडेच धाडटा. दिल्लीकारांक तुमी म्हणा त्या दिसा त्या ऑफिसांत आख्खे भरलेले दिल्लीकार आनी आमी हांगा आसा भायर. दिल्लीकारांक फर्स्ट प्रायोरिटी, तांकां आतां कार्डां छापल्या दिसता डायरेक्ट वचपाक भितर. तेंची लोकांची पार्टी आहे ते लोकांची तुझी आणि सेक्रेटरीची सायन आसा तेजेर जाल्यार तूं कसो म्हणटा लोक आपल्या कडेन येवना म्हणून. लोकांनी तुका निवडून दिला, तुवें आमकां निवडून दिवना न्हू. फोर्टनायटली मिटींग तूं एटेंड करता. फोर्टनायटली मिटींगेक कितें जाता तें तुमकां पंचांक, सरपंचांक, डेप्युटी सरपंचांक खबर आसता. तें आमकां खबर आसना न्हू. जाल्यार तुवें दिला ताका.
आनी तूं म्हणटा की आमी हे भोंवता ते आमचे कडेन येवना म्हणून. तुजे कडेन कशें म्हणून आमी अपील केल्ले लोकांक की आमच्या गांवाची वाट लागता, तुमी थोडे लोक आमच्या सपोर्टाक येवचे. तितून आमदार येयलो, विरेश बोरकार येयलो, झेडपी मेंबर येयले, एक्स सरपंच येयले, म्हणजे खूब जाणांनी सपोर्ट केलो. आमी कोणाक इन्विटेशनां छापूंक नासली की बाबा तुमी येया रे तुमी येया रे म्हणून. सुनील आता तू कितें म्हणटा वायलेशन्स काय ना म्हणून तुम्ही त्या दिसा इन्स्पेक्शनाक घालले हय. वायलेशन्स कितें कितें आहा ती सांगूंक शकता. वायलेशन थंय रोड ना, प्रोपोज रोडाचेर लायसन दिवंक शकना. हे टीसीपीचे हे आसा नोटिफिकेशन थंयसर प्रोपोज केला रिजनल प्लॅनाक एक 15 मिटर रस्तो, आनी जर तर 15 मिटर रस्तो आसा थंय न्हू जाल्यार तिणे आवश्यक ते दिवचे जाय. आतां येवन आमच्या वांगडाच यो, आतां सोमती आमी मागता तिजे कडेन यो आतां, आनी थंयसर मेज तुवें धाडलेलो पळय बर्नार्ड धाडलेलो पळय आनी एक लेडी इन्स्पेक्टर धाडलेली, तेंच्यांनी कितें तुज्या ऑफिसाची न्हू ती कितें आमच्या ऑफिसाची पंचायतीची काय आमची करमळीची तेंच्यांनी सारको दिला न्हू तुका. तितून कितें जालां तूं यो आनी पळय आतां तूं तेजेर विश्वास ना तूं येवन पळय. तो तुम्ही म्हणटा कितें प्रोपोज रोडाचेर लायसन्स आहा हय. सद्याक थिंगा कितलो आहा तुम्ही पयलो तेन्ना थंयसर थोडे कडेन 4.2 आसा, थोडे कडेन 3.6 आसा, थोडे कडेन 3.2 आसा. इतलो बारीक आहा. इतलो बारीक आसा. म्हणजे ताका दिसती पडना तर ते आतां हांव तेंच काय कळना, म्हाका दिसता ती हांगा बसता आनी एरियल करता दिसता अशें जालां आसा. ते एरियलाचेर पळोवपाचे जागे आनी दिल्लीकारांक विकपाचे. आनी आमची कितें पळय करमळे गांवांत मरे येदो व्हडलो प्रोजेक्टाची कॅरिंग कॅपेसिटी ना. आमीच लोक आसा पळय 5,000 सुमार लोक आसा आनी थंयसर आमी उदकाचे कशे वडे काडटा ते आमकां खबर आसा. थंयसर अशे आमचे तळे आसा. आमी एकदां प्रोपोज केल्ले ते तळे की ते 100 मिटर नाल्यार 3 मिटर डीप करचे आनी आख्खे तिसवाडी 24 वरां उदीक दिवचें म्हणून. तो सुद्दां प्रोजेक्ट आजून ना. पिवपाचें उदीक करूंक आतां ते म्हणजे आतां हो जर प्रोजेक्ट येयली हेची घाण आसा पळय ती जिरोवन सगळी त्या तळ्यान वयर.
इन्स्पेक्शन करूंक ना त्या टायमार लोकांनी उलो मारलो की आमी हेच्या विरोध आवाज करपाचो आनी आमी त्या टायमार पावलो करमय पावलो करमय जेन्ना पावलो तेन्ना हांवें पळयलें की लोक सारको आक्रोशान आसा की हो प्रोजेक्ट स्टॉप करपाक आमी तेन्नाच काय डिसायड केला आनी हांवें सांगलें लोकांक की आमी डीसीपी डिपार्टमेंटाचेर झाड घालचें पडटलें डीसीपी डिपार्टमेंटान वयचें पडटलें सो लोकांनी म्हटलें की आमी सगळे रेडी आसा डीसीपी डिपार्टमेंटान वचपाक आनी हो आवाज बुलंद करपाक आनी जेन्ना आमी डीसीपी डिपार्टमेंटान येयले आमी आमकां पोशेस भायर दवरिल्ले भितर घेवं ना मात जेन्ना मागीर थोड्या लोकांक भितर घेतले थोडे लोक भितर गेले आनी लोकांनी सगळे आपणाचो कितें ग्रिवियन्स आसा तो मांडलो ग्रिवियन्स मांडून जालें म्हणटकूच तेंच्यांनी सांगलें आमी इन्स्पेक्शन काडटा म्हणलें आनी वेन्सडे इन्स्पेक्शन काडटा म्हणून आमी खूब डिमांड केलो आफ्टर दॅट तेंच्यानी सांगलें वेन्सडे इन्स्पेक्शन काडटा सो मागीर जेन्ना इन्स्पेक्शन काडलें आमी इन्स्पेक्शना दिसा गेले हांव आसलो सरपंच नासलो सेक्रेटरी नासलो सेक्रेटरीक सोदपाक हांव पंचायतीन गेलो सेक्रेटरीक सोदून तो ना जालो मागीर परत हाडलो ताका येयलो मागीर तो आनी मागीर तें इन्स्पेक्शन आमी कंडक्ट केलें सगळें इन्स्पेक्शन जो रोडाची वीथ आसा जो मर्चंडीज आसा सगळे इंटरनल सगळे आमी ताका दाखयले ड्राफ्टमॅन जो आसलो बनायज म्हणून ताका सगळे दाखयले ते दाखयले म्हणटकूच तेणें सांगलें आपूण रिपोर्ट दिता विथीन 8 days आपूण रिपोर्ट दिता म्हणून सो आमी ओके म्हटलें नेक्स्ट वेन्सडे म्हटलें आपूण रिपोर्ट दिता म्हणून आमकां 8 दिसांचो ताका टायम दिलो रिपोर्ट दिवपाक आमी रावले 8व्या दिसा आमी फोन मारून विचारले की रिपोर्ट खंय आसा तें म्हणून परत आनीक टायम मागीर म्हणलें कोण लिवेर गेला कोण आनीक खंय गेल्लो आसा कोण बरो ना कोण आनी कितें अशें एक्सक्युजीस ते दीत रावले दिवन तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 25 दीस काडले मागीर आमी कितें केलें इलेक्शन जाता झेडपीचें इलेक्शन जाता आमी जो हे रिजल्ट येता नेक्स्ट डे आमी हांगा डीसीपी डिपार्टमेंटान येयले विचारपाक लागून की कितें जालां प्रोजेक्टाचेर कितें इन्स्पेक्शन रिपोर्ट कित्याक अजून पर्यंत सो आमकां हांगा सीटीपीक हांव ना ते म्हणलें सीटीपी ना सीटीपीक मागीर फोन मारले मिटींग आसा मागीर आमी नेक्स्ट डे परत आनी एक दीस येयले त्या दिसा येवन विचारले जेन्ना सीटीपीक विचारले सीटीपी आमकां गावली सीटीपीक सांगलें की बाबा कितें जाल्लो अजून पर्यंत आमकां रिपोर्ट केलो परत ती म्हणली ना हांवें म्हटलें आमकां रिपोर्ट जाय तो जाय केन्ना दितले सांग म्हटलें ती म्हणली आपली रिपोर्ट रेडी आसा तो फायनल हेका उरला ती सायडीन डेप्युटी टावन प्लॅनर ना आपूण तो येतो आपूण दिता मागीर त्या दिसा म्हणलें वेनिस्डे म्हटल्यार आपूण तुका रिपोर्ट दिता मागीर वेनिस्डे येयलो वेनिस्डे आमी गेले वेनिस्डे हांगा येयले वेनिस्डे ती ना ती तिका आसा ती ना जाली मागीर आमी ती म्हणलेली हांगा ऑफिसान ते म्हणलें आमकां डेप्युटी टावन प्लॅनर आयज आमी डेप्युटी टावन प्लॅनराच्या ऑफिसान गेले डेप्युटी टावन प्लॅनर थंय ना डेप्युटी टावन प्लॅनर ना ऑफिसान मागीर तेंचो ड्राफ्टमॅन आसलो ताका विचारलें कितें जालें अजून पर्यंत कितें ना तो म्हणलो आपणाक कांयच खबर ना मागीर अचानक मागीर तिका फोन मारलो खंय आसा काय म्हटलें अजून पर्यंत रिपोर्ट आमकां ना सो तिणें कोणाक तरी स्टाफाक सांगलें स्टाफाक रिपोर्ट म्हणून दाखयता म्हणलें आनी एक लेटर दाखयला म्हणून आनी त्या लेटराचेर क्लियर आसलें की प्रोपोज रोडाचेर हांकां परमिशन दिला आनी तांकां जी आसा तो 15 मिटर प्रोपोज रोड दाखयला सो 15 मिटर जेन्ना प्रोपोज रोड दाखयता 15 मिटराचेर काय परमिशन ग्रांट करूंक शकना कित्याक एज पर जो रूल आसा एज पर हायकोर्ट ऑर्डर आसा की 15 मिटर प्रोपोज रोडाचेर परमिशन दिवपाक शकना बट ह्याच हेचेर तेंच्यांनी हेजेर परमिशन दिल्लें आसा सो तेजेर ते स्कॅच जावं आनी कांयच नासलें सो आमी म्हटलें की हो कसलो रिपोर्ट आनी तो म्हणलो कॉपी दी म्हटल्यार तो म्हणलो तुका सीसी करूंक ना सो आपूण आतां दिवपाक शकना सो हें सगळें जालें ती म्हणलेली आपूण दिवंक शकना आमी डायरेक्ट तेन्ना मागीर भायर सरले हांवें ताका फोन मारून सांगलें बरें हें ओके म्हटलें आमी कितें आसा तें लोकांक घेवन आमी हांगा येतले आनी तुमचे कडेन प्रश्न विचारतले कारण कितें आसा हो प्रोजेक्ट अजून चालू आसा थंय काम चालूच आसा बंद जावना सो आमकां जाय की हे प्रोजेक्ट स्टॉप जाल्लो हें जें काम आसा जावं ताका परमिशन दिल्ली आसा ती लोक जाल्ली आनी ह्या डीसीपी डिपार्टमेंटान आतां सद्याक उदकाची समस्या इतली विकट जाल्ली आसा गांवच्या लोकांक सारकें उदक ना आनी तें उदक नासतना हेंच्यानी असलो व्हडलो प्रोजेक्टाक परमिशन दिल्लें आसा तशेंच आमी पळयता की आख्या कुमारजुव्या मतदारसंघात उदक ना तें थंय ऑलरेडी म्हाका एलक्यू रिप्लाय येयल्ली आसा की हांगा वॉटर शॉर्टफॉल आसा म्हणून सो इतलो वॉटर शॉर्टफॉल आसून पासून हेंच्यांनी परत तांकां परमिशन दिलें सो इतलें जावन आमी आयज हांगा येयल्या आतां सीटीपी आमकां सांगता की ना तेंचे कांय वायलेशन्स ना आनी कितें ना तो रिपोर्ट येयला अजून पर्यंत तरी आमकां कांय इन्स्पेक्शन रिपोर्ट कांयच दिल्लो ना हेज्या पयलू तो रिपोर्ट केल्लो तो असो आसलो की तितून वायलेशन्स आसा म्हणून आनी आतां असो मॅनिपुलेशन करून हेंच्यांनी एक कसलो तो रिपोर्ट रेडी केला दिसता आनी तो दाखोवपाक सोदता सो आमी तांकां क्लियर जाता आनी गव्हर्मेंटाची अप्रुवल जाय म्हणटा गव्हर्मेंट कोण मिनिस्टर म्हणटा तो कोण विश्वेश रेड्डी आतां मिनिस्टराची अप्रुवल जाय आनी कितें जाय म्हणटा सो आमी रावल्या ती कितें सांगतली अजून पर्यंत ती कांय सांगिना ती म्हणटा काय ना मिनिस्टराचें हांवें म्हटलें ताका मिनिस्टराक सांग तुमचो गव्हर्मेंटाक सांग कोणाक सांग सांग आयज लोक हांगा समज रावल्या आमी हांगा जो स्टॉप वर्क ऑर्डर आसा जावं रिवोक ऑर्डर आसा ती रिवोकेशन ऑर्डर घेवन आतां हांव पळयतालो लायव्ह आसा तेन्ना तुवें तिका फोन केल्लो फोनाचेर उलयता तुका कितें सांगलें ती वर्टिका डागोर म्हणून आसा पळय ती सीटीपी तिणें कितें सांगलें पळय ती वर्टिका डागोर म्हणून आसा पळय ती सीटीपी आयज म्हाका तरी दिसता ती भितूर जाल्ली आसा कित्याक भितूर जाल्ली आसा ती
तांकां आन्सर सारको ना. ती म्हणटा परमिशन्स आसा, ती म्हणटा वायलेशन्स काय ना, इन्स्पेक्शन केला तेन्ना काय ना. आनी जेन्ना आमी सगळे गांवचे लोक गेल्ले तेन्ना क्लियर कट कळटालें की तो रोड जो आसा तो कार्पेट एरिया आसा, तो 3.5, 3.4, 3.6, 4.1 असो 4 असलो मिटराचो कार्पेट एरिया आसा. सो इतलोच तो एरिया आसा आनी तुका बाकीचो तो कॅरेज बी धरलो जाल्यार 6 मिटर 7 मिटर असो एरिया आसा. सो आनी करपूण ते सांगता 15 मिटर प्रपोज रोड म्हणटा. अरे येदो व्हडलो तुमी जेन्ना प्रोजेक्ट दिता फेर ताका वाडोवन दिता. अरे खंयचो रोड आसा म्हटल्यार तुमी कितें अशें चिंतलां की फाल्यां तुम्ही पंचायत जी आसा ती पंचायत मोडतोड येतले, तुम्ही ग्रावंड आसा तो ग्रावंड काबार करतले. तुम्ही घरां आसा लोकांची जी रोड सायडीड घरां आसा, तुम्ही करमय गांवांत गेलो जाल्यार आख्खे जाय मॅक्सिमम जे आसा ते ट्रायबल डॉमिनेटेड एरिया, सगळे ट्रायबल भाव भयणांची घरां आसा, ती घरां सायडीच्यान आख्खी डेमोलिशन जाता. सो हे सगळे करपाक सोदता हो बीजेपी सरकारान हेच रचना दिसता म्हाका की गोंयकारांक काबार करपाचे आनी भायल्यांक हाडून भरपाचे. आयज तुम्ही ट्रायबल नोटिफायड एरिया ज्यो आसा ते प्रोटेक्ट करपाचे आसल्यो. तुम्ही म्हणटा की ना आमी तांकां स्किमी दिता, कसल्यो स्किमी लोकांक काबार करपाच्यो, हेंकां स्किमी दिल्या तुमी हे ग्रांट करपाचे, हे परमिशन ग्रांट करपाचे. हे सरकाराच्यो स्किमी आसा गोंयकारांक सोंपोवपाचे. सो आमी परत एकदां मागता हो सरकार जो मुखेलमंत्री आसा तो मातसो रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा गोंयकारा बद्दल ना, तुवें येवचो हांगा जावं तुमच्या मिनिस्टराक धाडचो, विश्वजीत राणाक धाडचो. ती सिटी भितर येवपाक भियेल्या. हांव कित्याक लागून गोंयकारांक भियेता ते गोंयकार सामान्य तुमी तोंडां पळया तेंची. आयज बाबडी जाणटी बायल येयल्या पळया तिका, आयज बायलां जाणटी येयल्या आपणाचो काम धंदो सोडून, आयज भुरगे येयले, आयज तरणाटे येयल्या, सगळ्यांक हांगा हेजो इफेक्ट जाता. सो ह्या मुखेलमंत्र्याक जो बीजेपीचो सरकार जावं तेजो दामू नायक आसा तो दामू नायक भाशणां व्हडली व्हडली दिता, आमी अशें करतले तशें करतले, मात आयकता सेंटराचे दिल्लीचे कोण आसा तेंचे आयकता. हेंकां हांव मागता की तुमी चिंतचे गोंयकारांचे आनी गोंयकारांचे वांगडा रावचे, गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवचो. गोंयकारांक तुमी फोटो मारून भायर मारता. आयज अशें जालां रे फोटो मारून आमकां जमनीर दवरल्या, आमी हांगा जमनीर रावल्ल्या गोंयकार, आनी भायले हांगा बिल दिना भितर वयर ऑफिसान तुमी गेले जाल्यार सगळे दिल्लीकार आसतले भरलेले. थंय वयरचे डेप्युटी टावन प्लॅनर ते दिसा गेलो आख्खे दिल्लीकार भरलेले, सगळे आपणाची फायली क्लियर करताले. गोंयकारांच्यो फायली थंयच उरल्या. आमकां बसपाक बसून जागो ना गोंयकारांक थंय गेलो जाल्यार, आमदारांक बसपाक जागो ना. सो ही रियलिटी आसा. सो आमी रावले हांगा की आमी ठामपणे रावल्या की हे जो आसा हो प्रोजेक्ट स्टॉप जावपाक. ती सीटीपी आसा ती थंय येवन तिणे हें केल्लें इन्स्पेक्शन केल्लें काय बेश्टें हांगा ऑफिसान पळय कितें आसा आयज ह्या सगळ्या ऑफिसरांक आमी खूब हांगा बसलो न्हू हांव सगळे हेच घेवन बसता डीसीपीचीच फायली घेवन येता. हांवें फायली थोड्यो हाडल्या सगल्यो घेवन तुमकां प्रेस पावंक सगल्यो न्यू फायली दिता. कित्याक आनी कोणाकडे आसा न्हू फायली हांव मागता सगळ्या कडेन फायली घेवन या, हांव काडटा एक्सपोज करूं हेंच्यो. बसता तितले ताका म्हारग पडूं न्ही, कित्याक ती तांकां कोण संवयूच ना थंय सायटीचेर येवन इन्स्पेक्शन करपाची, तांकां फक्त बॅगां घेवपाची, सायन मारपाची आनी दिवपाची, हे संवय जाल्ली आसा. ही संवय वायट जाल्ली आसा कित्याक ह्या संवयेक लागून गोंयकार सोंपल्या. आयज तुमी चिमला पळया, चिमला जो युनिटी मॉल हाडपाक सोदता थंय सेम जाला. तुमकां कांयच पडलेलें ना गोंयकार खंय आसा, कितें आसा, एनवायरमेंट बायोडायवर्सिटी कितें आसा, कितें ना हें कांयच पडलेलें ना. तुमी फक्त आपणाचें कितें मेळटा काय म्हूण पळयता, सायनी मारता आनी वयता. हांगा मोठ्या प्रमाणात पुलीस जमल्यात आनी तुमकां वचपाक दिना भितर. आनी मामलेदार जे आसा हे मामलेदार बी म्हूण आसतात पळय ते सरकारचे नोकर म्हूण आसता काय मिनिस्टरांचे नोकर म्हूण आसता. पळय कशें जाल्लें आसा आयज खरें म्हटल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी मामलेदार जावं पुलीस आसा बाकीचे यंत्रणा आसा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आमकां व्हरोन सगळें आमचें कितें आसा तें कन्विन्स करून धाडपाक जाय. पण हांगा कशें जाला आयज तेंचेर कितें जर प्रेशर आसतलो ते वयरसून प्रेशर कितें जाता तो प्रेशर घेवन ते आयज हांगा आसा, ते प्रेशर घेवन ते आयज लोकांक भायर दवरले, आयज गेटी घातल्या आमी. हे प्रत्येक वेळ आतां तुमी पळयला प्रत्येक टायम हांव जेन्ना डीसीपी डिपार्टमेंटान वचपाक ट्राय करता प्रत्येक टायम ते म्हाका स्टॉप करता. कित्याक सत्याक आडोवंक सोदता, सत्याक भितर वचपाक दिना, सत्य भायर रावनी. म्हणल्यार ह्या सरकाराक सत्य नाका. हो परिवर्तनाचो सरकार आसलो म्हणटा जेन्ना सुरवात 2012 म्हणटाले परिवर्तन आमी करताले, हें परिवर्तन म्हटल्यार सत्य भायर दवरपाचें. आयज कोण येवन गेले सगळे सत्याक भायर दवरून दवरून तेणी काबार केले आनी ते हाडीत आसा एक करीत आसा. सो आमी परत एकदां मागता गोंयकारां कडेन हे सगळे आमचे गोंयकार हांगा येयल्ले आसा, एक गांवचे लोक येयल्ले आसा. संपूर्ण गोंयच्या लोकांक आयज हांव तुमकां हात जोडून विनवणी करता की संपूर्ण गोंयचे लोक जे कोण आसा ते हांगा येवचे, हांगा हेंकां दाखोवया. हेका अशें दिसता हे दिल्लीकार आनी हे ऑफिसर भायले येयल्ले आसा, ह्या ऑफिसरांक दिसता की गोंयकार सुशेगाद आसा, गोंयकार आक्रोशान येवपाना, गोंयकार एक क्रांती करपाना. ही क्रांती कशी आनी कितें ती हेंकां दाखोवया. हेंकां दिसता गोंयकार भायले स्टेटीन जाल्यार नाका शेवट जातलो, आमी हांगा ओगी आसा म्हणून हेंकां चड मस्ती मारल्या. सो आमी दाखोवया गोंयकार आसा म्हणून मागता सगळ्यां कडेन तुमी येवचे हेंकां दाखोवया. जेन्ना पर्यंत आमकां
न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हांगा उठपाक तुमची पंचायत कितें पळय आयज एक सरपंचान स्टेटमेंट केला 6 म्हयने जाले सरपंच कांय स्टेटमेंट करिनासलो आमी पासून खबर नासलें म्हणजे आमकां जेन्ना लोकांनी उलो मारलो आमी गेले तेंचो आमदार थंय येवंक ना आमी गेले कित्याक लोकांचो म्हणल्यार एक विश्वास जो आसा तो सदांच आमच्या वांगडा आसा आनी लोक सदांच आमच्या वांगडा रावता आनी त्याच हितून आमी नेटान थंय गेले हो इश्यू घेतलो हातीन आनी जो सरपंच आसा तो सरपंचाचो हांव एक स्टेटमेंट म्हाका बारीकसो हे जालो फटकलो तो म्हणजे तो म्हणटा कितें लोकांनी आपणा फुडें येवपाक जाय आतां जेन्ना ग्रामसभा जाली त्या ग्रामसभेक सगळे लोक आसले आनी सगळ्या लोकांनी भोवसंख्यक लोकांनी हेका ओपोज केलो आनी हो प्रोजेक्टाचें रेजोल्युशन मांडलें तें रेजोल्युशन मांडून ह्या पंचायतीन रिपोर्ट जो आसा ते दिसवीक पावयले सो खंयच्या आदाराचेर सरपंच म्हणटा ह्या लोकांनी आपणा फुडें येवपाचें लोक ऑलरेडी येयल्ले आसा ग्रामसभेन येवन जो मुखेली आसा जो पंचायतीचो ग्रामसभेचो मुखेली आसा त्या मुखेली कडेन सगळे प्रश्न मांडलेले आसा आतां एका कोणान कितें कानान घातलां आनी तो येवन थंय उलयता हें म्हाका दिसता तुमी तेका विचारपाक जाय कित्याक कानान घातला म्हणून उलयता आसतलो नाजाल्यार तो 6 म्हयन्या पयलीं जेन्ना तेणें रेजोल्युशन घेतलेलें आसा ग्रामसभेचें रेजोल्युशन आसा तेन्ना कित्याक उलोवंक ना तेन्ना हो प्रोजेक्ट ओपोज जाल्लो काय ते जावन मागीर कितें जालां कितें कोणाची बॉल्सां थंय भरल्या कितें भरलां हें म्हाका दिसता लोक ठरयतले लोकांक खबर आसतलें चड मात हांव म्हणटा आनी त्या दिसा पासून जेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक हांव गेल्लो त्या दिसा पासून सरपंचाक फोन मारलो कित्याक तेणें येवचो की लोकां वांगडा रावचो आनी लोकांचो विशय आसा तो मांडचो कारण कितें आसा की जेन्ना तुका एक लोकांनी जबाबदार नागरीक म्हणून तुका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या सरपंच म्हणून तेन्ना तुवें लोकांक घेवन फुडें वचपाक जाय आयज पासून हांव म्हणटा की सरपंचान हांगा येवचो जो सरपंच आसा जावं तांचो लोकल एमएलए आसा जो म्हाजो मतदारसंघाचो एमएलए तेणें हांगा येवचो आयकोचें म्हणजे डीसीपी सांगचें तो बोर्डार आसा तेणें हांगा येवपाची गरज ना बोर्डानूच सांगल्यार पुरो कॅन्सील केल्यार पुरो जाता पूण तो करिना कित्याक करिना तें तेका विचारपाक जाय तो तेजोय सरकार कोण आसा ही आतां म्हणटा आपणा सरकार आसा आपणाचो गव्हर्मेंट आसा आमी हांगा बेश्टे आसा तांचो सरकार विश्वेश राणे आसा तेजोय कोण सरकार आसा तो थंय तकली हालयता तो आतां आयज लोक सकाळी कोण गेल्ले खंय तेन्ना तांकां सांगता आपूण हो धपक्याक बंद उडयता बोडे मरे बंद आमकां कित्याक बसपाक जाय हांगा आमी कित्याक त्रास काडुया उडय बंद उडय आमी रावता उडयलो तुवें बंद जाल्यार आमी उठोन वयता सारकें मरे तुमी सांगा उडयलो बंद जाल्यार आमी या मरे सगळे लोकांक कित्याक त्रास जाणटे बंद उडया तुमकां 6 म्हयने लागता बंद उडोवपाक तेजी बुनयाद मारून वयर चल्लो आनी अजून आसा आपूण एक धपक्याक बंद उडयता धपको म्हणटा तो आतां धपक्याक आमकांय पळोवपाक जाय धपक्याक बंद उडयता बेगा पावपाची रेडी धरा जाल्यार ती पयलीं पावोवची पडटली तेका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कशें दिलें तेजे फायंडिंग्स क्लियर आसले पळय कशें आसा हे सगळे जे लिगलिटीज आसा ही सगळी चॅलेंज जी आसा ती डीओपीन केली डीओपीन तेका कितें आसा तें काडलें बट ग्रावंड रियलिटी येवन कोणूच पळयना हांगा पळय कशें आसा आरपोरा जो इन्सिडेंट जालो हो एक उदाहरण आसा ह्या उदाहरणान कितें आसा की ग्रावंड रियलिटी पळोवप ना थंय वचोन कांयच पळोवप ना थंय पळय सॉल्ट पेनान थंय हे बांदलें क्लब बांदलो आनी सॉल्ट पेनान ते सेटलमेंट झोन दिलो तो विश्वेश राणे म्हणटा आपणाक कितें खबर अरे आपणाक कितें पयलू दिल्लें म्हणटा पयलू दिल्लें तुवें एक्शन घेवंक जाय न्हू तुमी न्हिदल्या सुशेगाद दुसरें म्हणटा थंय उजो लागलो फायराक खबर ना कोण म्हणटा पंचायतीक खबर ना कोण म्हणटा आनी कोणाक खबर ना कोण म्हणटा आमदार म्हणटा आपणाक खबर अरे प्रत्येक जाण आपणाक खबर ना ऑफिसर हे सगळी यंत्रणा आसा कलेक्टर आसा मामलेदार आसा डेप्युटी कलेक्टर आसा हे करता कितें तर इन्स्पेक्शन आतां ऑडिट रिपोर्ट करपाक बोल्ल्या आनी ती ऑडिट रिपोर्ट करता आनी परमिशनां ग्रांट करीत आसा दीत आसा परमिशन दिया तुम्ही सीआरझेड वायलेशन करून तुम्ही उदकांत बांदूंक दिता सगळे दिता चोरपाची नाटकां ही सगळी मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर जे आसता पळय ते जनतेचे सेवक म्हणून आसता जे अन्याय चलता पळय थंय सारके मार्गान दिवपाक आसता पूण हांगसर दिसता जेन्ना मामलेदार हो तिसवाडीचो खास करून तो तुमचे फाटीं खंय मानव वसत मोर्चा तेन्ना तुमकां तो प्रति उत्तर करता जसो काय त्या हेजो गणेश कसो वागता त्या बिल्डर लॉबी आनी हे आसा तेजे बद्दल पळय कशें आसा आयज सगळे आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंट आसा आमी ओट घेतलेलो आसा की लोकां वांगडा आनी लोकांची सेवा करपाक लागून आसा आनी लोक जो आमकां सांगता लोकांचो कितें विशय आसा तोच घेवन आमी मांडटा आमचो स्वताचो म्हाजो विशय काय ना लोकांचो विशय जो आसा तो घेवन आमी मांडटा आनी तशें जे हे एडमिनिस्ट्रेटीव जो आसा स्टाफ आसा जो रेव्हेन्यू स्टाफ आसा हे रेव्हेन्यू सगळे जे आसा तेय ओत घेतात तांकां हे आसा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तेंच्यांनी लोकां वांगडा रावन लोकांचो अप्रोच जो आसा तो अंडरस्टँड जावन हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आयज ह्या हांव मामलेदार हांगा आसा मामलेदाराकूय म्हणटा की जेन्ना जो हे आसा कितें म्हणटा मोसंडी आसा जी पब्लीक मोसंडी आसा फाल्यां कितें जायत नेम ना लोकांची जो बहुजन समाजाचे लोक आसा तेंची मोसंडी जी आसा ते मोसंडी सायडीकूच बांदला आनी ते फाल्यां कितें करतले मोसंडी नाका मोसंडी बंद करा मोर्चे जाला सेम जातलें तेन्ना परत कितें जातलें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन मामलेदाराकूच पळोवचो पडटलो मोसंडी मोर्चेची काडल्या तेंच्यांनी कोण रेड्डी म्हणून कोण येयला तेणें आपणाक हाडून दिल्लें
ही सगळ्याक गत जातली. आयज हेंच्यांनी जबाबदारी घेवपाक जाय. आयज प्रत्येक जो ऑफिसर आसा हेंच्यांनी प्रेशराचेर येवपाक जायना. लोक पळय मरे हांगा कशें आसा ते प्रेशर घेवन हांगा रावले जाल्यार अशेंच जातलें. सगळे लोकांचो प्रेशर हो सगळ्यांकून व्हडलो प्रेशर. आतां त्या जो आमदार तेंचो आसा तेणेनूय हांगा येवंक जाय आसलो, तो येना. आतां तेजें कितें आसा म्हाका खबर ना. तेंचो सरपंच आसा तेणेनूय हांगा येवंक जाय आसलो, येवचो. आणि TCP मिनिस्टरानूय येवचो. हांव रावता विश्वेश राणे, फेस टू फेस उलया कितें आसा तें तुजें सारकें आसा न्हू तुवें सांगचें. हांव कितें आमचें कितें सारकें आसा तें आमी सांगता. पण एक चॅनलाक त्या विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टरान एक इंटरव्यू आपूण गोंयांत खंय कन्वर्शन करिना, गोंयांत खंय हेल्प करिना म्हणून असो एक इंटरव्यू दिलो. ताजो इंटरव्यू आपूण देवाक मागता देवी भगवती मागता आनी कितें म्हणून हो विश्वजीत सर्रास गोंयच्या आख्या दोंगराचे आनी सगळे निसंतान चालू आसा ह्या TCP डिपार्टमेंटान. तेजेर तुजें मत? पळय हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां, लोक सगळे पळयता, लोकांनी पळयला ह्या विश्वजीत राणेन कशें गोंयचें निसंधान केल्लें आसा ते 39A नांवान एमेंडमेंट हाडून आख्खी गोंयची लँड यूज चेंज हो विश्वजीत राणे करता आनी हाजो विरोध हांवें विधानसभेन केल्लो कंटिन्यू जातलें. आयज ते दिसून येता. तुम्ही पळयला आरांबोल गांवांत थंय मशाल यात्रा काडली, लोकांनी तो म्हणून ना आपूण लोकां वांगडा रावतलो, लोक हें करतले. मात तें दिलेंच तशें लोकांक तुवें विचारलें ना, तूं विचारना. तूं म्हणटा की भामोये, ताका एक प्रश्न केलो की भामोये हें करूं ना. हांव तुका सांगता तो आसतना ताणें लँड यूज चेंज केल्ली आसा भामोये गांवांत 94 सर्वे नंबरान. सो हो सर्वे नंबर कसो हे केलो मातसो तरी देवाक भिये. भामोयेकार आसा थंय, भामोयेकार आसा तूं येता थंय भामोये, ते GMCन येता तूं खूब फावटी, थंय ते कॅन्सर हें सेंटर आसा थंय येता तूं खूब फावटी. देवाक भिये मातसो तरी. भामोयेकार आसा, भामोयेकार पळयता तूं कितें फोटिंगपणां उलयता ती. तूं पांया गांवांत जो लँड यूज चेंजाक लागून जातलो तुवें आयज थंय सातेरी देवीचे वर्षावस आसा, सातेरी देवी आसा, अखंड दळनाथ आसा. हो देव तुका पळयता तुका देव. तूं फोटिंगपणां ही जी सांगता पळय आपूण काय ना हें ना आपूण थंड जाला म्हणून. हांव तूं थंड न्हू, तूं सारको थंड कितें जाला तें लोकांक खबर आसा. तुवें पयर आयज आनीक हे येयले ते मंडूर गांवचे आमचे मंडूर गांवांत तुवें एक लँड यूज चेंज केलो. त्याच प्रॉपर्टी फुडल्यान देवी नवदुर्गेचो वास आसा. देवी नवदुर्गा तूं सोडपाची ना, हेंय तुका सांगता हांव. आनी कोण ना जाल्यार हांव वचून सांगतलो देवीक हांव वचून सांगतलो की हेका सोडू नाका म्हणून. हे फकाणां कशी चलयल्या पळय तुवें, तुका दिसता कितें कोण पळोवपाना, देव आसा. आनी एक सांगता, थंय एक प्रॉपर्टी आसा, ती प्रॉपर्टी कितलींशीं वर्सां पर्रेकर येवन गेलो, कितलींशीं वर्सां डेव्हलप करपाक सोदताले, कितलींशीं वर्सां. देवीचो वास आसा थंय, देवीचो वास. त्या देवी कशी धाडपाक दिवची ना. आनी हें तुमकां सांगता, तो कोण प्रॉपर्टी कोणाक भायल्यान घेतला तेकाय सांगता. हांगा तो पळयता जाल्यार आयकचें की देव जंय आसता पळय थंय कोण सोडपाचो ना. थंय ते आमची सश्टी शांतादुर्गा देवी आसा, ती देवी सगळे पळयता, ती राखतली, गांव राखतली. आयज आमी कोण न्हू, आमी एक जरी आसूंक शकता, पण देव आसा पळय तूं फोटिंगपणां सांगता आपूण काय ना, हें ना, आपणान काय ना. कोणी आतां तांकां येवनी तांकां इन्व्हेस्टमेंट करपाक रायट आसा. अरे इन्व्हेस्टमेंट करपाक दोंगर कापपाक तुमकां रायट आसा. आयज तुमी ऑर्चर्ड लँड, नो डेव्हलपमेंट, स्लोप, फॉरेस्ट लँड हे सगळे कन्वर्ट करून दितात आनी रायट आसा म्हणटा, सेटलमेंट करता तांकां. कसलो रायट तुमचो? हो विश्वजीत राणे जो म्हणटा पळय हो फोटिंग एक नंबरचो, हो एका सत्तेचो मस्ती मारल्या. आयज ती बॅगां भरून लोकांक वाडटा ह्या पयशांची, ह्या देवाचे. हांव तेंकाय मागता, कोण सत्तरीकार जे बॅगां घेता पळय तेंकां मागता, हे पाप लागतले, श्राप लागतले. आयज आमचे देवाच्यो जमनी ज्यो आसा त्यो कन्वर्ट करून, देवाचे वास असलेले जमनीतून कन्वर्ट करून आमी घराणे घालतले. हेय सांगता. कित्याक ही जी परिस्थिती आयज गोंयांत घडटा आनी घडटा पळय, गोंय सोंपोवपाची आनी गोंयकारांक काबार करपाची, आमचे दोंगर आसा, आमचे सैम आसा, हो सोंपोवपाची, हे आमी सोंसून घेवपाना. फाल्यां कोण बॅगां घेता आनी कितें घेता हें तुमचेर आसा. मात आमी घालतले, आमचेय देवस्पण आसा, आमी देवस्पण करतले. तो देवस्पण ताका व्हडलें लागता, अशें लागता तशें लागता म्हणटा पळय दोरये बांदपाचें आनी कितें, हें न्हू. आमी सारकें कितें देवाचें आसा, सत्या वांगडा देव रावतलो, हें सगळ्यांक खबर आसा. सत्य जें आसा तेज्या वांगडा देव रावतलो. आनी 5 दिसांनी असेंब्ली सेशन आसा, हो प्रामुख्यान गोंयांत जे सर्रास कन्वर्शन चालू आसा लँड झोन चेंज करपाचो, तेजे विशय तुमी उचलून घेतले विधानसभेत. आमी प्रत्येक वेळा विधानसभेन जेन्ना पांय दवरलो ह्या TCPच्या लँड यूज चेंज जावं TCP बाबतींत कितलेय इश्यू आसूं हे सगळे आमी घेतलेले आसा. कोण कितें उलो आमी फाटीं सरपाना. लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट आनी लँड जो सब्जेक्ट आसा हो घेवन आमी फुडें वयतले. आमी तेकाच लागून लँड प्रोटेक्शन बिल हे घातलेले. ह्या कायद्यानुसार आमी गोंयचो जागो जो आसा तो प्रोटेक्ट करपाक जाय. हांव सगळ्यां कडेन मागता ह्या बिलान वयचे, हे बील पळोवचे. कित्याक लागून आयज पळय सरासरी कापीत आसा
दोंगर शेतां भाटां सगळीं सोंपयल्या म्हणल्यार कितें चल्लां गोंयांत गोंय काबार करपाक उठल्या आनी हे असले कायदो सोबत येना जाल्यार गोंय न्हू गोंयकारांक सोंपोवन उडयतले आनी अशे गोंयकार जिते आसा पळय गोंयकारांक जिते मारून उडयतले हे चालू आसा पुलीस स्टेशनाच्या भायर गाडयेक समज उजो घालता जाल्यार उरला कितें आनी मुखेलमंत्री म्हणटा आपूण स्ट्रीक एक्शन आनी प्रत्येक वेळार कितें जाल्यार स्ट्रीक एक्शन कसली स्ट्रीक एक्शन मारून गेलो उजो पेटोवन गेलो लासले मेले आनी मागीर कसलें एक्शन आनी तितलें म्हणल्यार सस्पेंड करता आनी मागीर परत तांकां कामार घेता इतली रियलिटी आसा आता तुम्ही हे कन्क्लुजनाक कशें वता कितलो वेळ पासून बसता पळय आमी सद्या हांव हांगा सद्याक आसा लोक हांगा सगळे आसा लोक रावल्या लोकांनी डिसिजन ठामपणे मांडला की आमी जेन्ना परेन आमकां उत्तर मेळना जेन्ना परेन हो येवन CDP जावं कोणी येवन सरकारीचे कोणी येवन तेंच्यांनी उत्तर दिनात की हे स्टॉप करता म्हणून तेन्ना परेन लोक हांगा रेडी आसा काय ना लोक रेडी आसा काय ना लोक आसा रेडी म्हणून आमी आसा रेडी हांवूय हांगा आसा बसा तिथे धाडये ना भायर नावांनी आमी रावया